म्हजो आसरो तुज म्हजे कोठे तुज म्हजो कोरो इश्ट तुज म्हजो देव तुज म्हजो देव तुज म्हजो देव तुज म्हजो आसरो तुज म्हजे कोठे तुज म्हजो कोरो इश्ट तुज म्हजो देव तुज म्हजो आसरो तुज म्हजे कोठे तुज म्हजो कोरो इश्ट तुज म्हजो देव आराधन करता सगळ्या ह्या काळजान मोकामोळ सोदता म्हज्या जिवितान सेवा हांव करता म्हज्या सर्वस्वान हांव तयार आसा हांव तयार आसा जेजू हांव तयार आसा जेजू हांव तयार आसा जेजू हांव तयार आसा हांव तयार आसा जेजू हांव तयार आसा जेजू हांव तयार आसा जेजू हांव तयार आसा येवकरिस्तांतल्या सोमयाचेर आमची दिस्त आमी दवरन आसा देवान संवसाराचो मोग केलो ताणें आपल्या एकल्याच पुताक ह्या संवसाराक धाडलो आमची सोडवण करच्याक आनी जेजून ती सोडवण मनशा कुळाक विविध हंतांनी दिली पथकांतले तांकां बक्षिलें तांच्या पिडेंतलें तांकां गूण केलें ताणें तांकां समाधान संतोश दादोसकाय वांटलो विविध हंतांनी तांच्या गरजांक पावलो आनी निमाणें येवकरिस्त ताणें घडलो आनी आपणाक कसकुरसार समर्पण करच्या मुखांतर मनशा कुळाच्या सोडवण ताणें फावो केली तोच जेजू ह्या घडये आमचे समोर आसा तेच आमच्या सोम्याक आमच्या जिविताचो आसरो करून घेवया तेच आमच्या सोम्याक आमच्या जिविताचो इश्ट करून घेवया तोच म्हजो देव आनी धनी म्हणलें सत ह्या घडये स्विकार करया आनी हिंच बगणां आमच्या मतींत आनी काळजांत दवरन परत आमी गावया तुज म्हजो आसरो तुज म्हजें कोटें तूं म्हजो इश्ट तूं म्हजो देव आसरो तुज म्हजे कोठे तुज म्हजो मोगाळ इश्ट तूं म्हजो देव आमच्या हात उबारया आराधन करता सगळ्या ह्या काळजांत मोकामोळ सोदता म्हज्या जिवितांत सेवा हांव करता म्हज्या सर्वस्वांक हांव तयार आसा वडला तळ्या हांव तयार आसा जेजू हांव तयार आसा जेजू हांव तयार आसा
हांव तयार आसा. परत आमी गावया. हांव तयार आसा. हांव तयार आसा जेजू. हांव तयार आसा जेजू. हांव तयार आसा जेजू. हांव तयार आसा. हात आमचे जोडया. जेजूचेर आमची दिस्त आमी दवरया. लोकाच्या वांजेलांत आमकां जेजून नाईन शारांत विधवेच्या पुताक जिवंत केल्लें घडीत आमकां वाचूंक मेळटा. ती स्त्री आपणाच्या पुता वयर एका रितीन आसरो म्हणून आसली. आपणाच्या जिवितांत आपणाचो पूत म्हाका सांबाळटलो म्हणली पातयेनी घेवन आसली. पूण तिच्या पुताच्या मरणा मरिफात तिच्या जिवितांत काळोखाची मोडां आयिल्ली. सोलवणी आकांत तिच्या जिवितांत बगल्लें. आनी ह्या वेळार त्या निमाण्या अंतीम पयणान ती सोलोन वेता आसतना क्रिस्त तांकां भेटता. क्रिस्त तिच्या पुताक जिवंत करता. त्या स्त्रियेच्या जिवितांत एक रक्षक म्हणले परी तो जाता. मोगाच्या इश्टानो, सोलवणी आकांत भें खावजेनी मनुष्याकुळाच्या जिविताचो वांटो. आमच्या हर एकल्याच्या जिवितांत असली बगणां येतना, असली स्थिती येतना आमी हर एकल्यानी क्रिस्ताक भेटचे प्रयत्न करूंक जाय. कित्याक तो म्हाका रक्षण दिता. म्हज्या जिवितांत एक करो वैज जो जाता ताचे मरिफात म्हज्या जिविताक दिसपट्ट्या जिविताक सकत मेळटा. त्या घडये म्हज्या आनी तुज्या काळजांत असचे हर एक संकट, हर एक निराशेची बगणां, आकांताची बगणां, दुखाची बगणां सोम्याच्या पांयतळी समर्पण करया आनी बावटताना आमी गावया. तुंच म्हजो रक्षक, तुंच म्हजो वैज, तूं म्हजी सकत, तूं म्हजो देव. तुंच म्हजो रक्षक, तुंच म्हजो वैज, तुंच म्हजी सकत, तुंच म्हजो देव. तुंच म्हजो रक्षक, तुंच म्हजो रक्षक, तुंच म्हजो वैज, तुंच म्हजो वैज, तूं म्हजी सकत, तुंच म्हजी सकत, तुंच म्हजो देव, तुंच म्हजो देव. हात उबारून गावया. आराधन करता सगळ्या या काळजांत, मोकामळ सोदता म्हज्या जिवितांत. सेवा हांव करता म्हज्या सर्वस्वांत. हांव तयार आसा. व्हडल्या तळ्यान हांव तयार आसा. हांव तयार आसा जेजू. हांव तयार आसा जेजू. हांव तयार आसा जेजू. हांव तयार आसा. परत बावटतान सगळ्या सक्तीन गावया. हांव तयार आसा जेजू. हांव तयार आसा जेजू. हांव तयार आसा जेजू. हांव तयार आसा. हात आमचे जोडया. येवकरिस्तांतल्या जेजूचेर आमची दिस्त आमी दवरया. आमची सगळी पातयेनी आमचे सगळे सर्वस्व या घडये सोम्याक समर्पण दिवच्याक प्रयत्न करया. जो सवंजलाद्य चारांत आमकां जेजू आनी समारिया स्त्रियेचें घडीत आमकां वाचूंक मेळटा. ती स्त्री खोटेपणाच्या जिविताक वेंगल्ली. तिच्या जिवितांत तो खरो उजवाड, तिच्या जिवितांत खरो संतोष नातुल्लो. आनी त्या दोनपरांच्या वेळार त्या बाय लागीं उदक खावंक ती आयिल्ल्या वेळार थंयसर क्रिस्त तिका भेटता. तिच्या जिवितांत नवो उजवाड क्रिस्ता मरिफात तिका मेळटा. तिच्या जिवितांत त्या काळजांत ते खरें उदक प्रत्येक करून तिचे आत्मीक तान बागोवचें उदक क्रिस्ता मरिफात तिका फावो जाता. तिच्या जिवितांत तो खरो संतोष ती आशेवन आसली त्या घडये जेजू मरिफात तिका मेळटा.
मोगाच्या इश्टानो क्रिस्ताक भेटलेल्या हर एका व्यक्तीक तोच संतोष तोच उजवाड फावो जाता म्हणलें सत आमी पवित्र पुस्तकाधारीत जाणा जाता. आज ह्या घडये सोम्या मुखार आमी आसा. ह्या फांत्याच्या वेळार सोम्याचे संगतपण अनुभव करूंक आमी हांगासर आयल्या. सोम्याचो अनुभव जोडूंक आमी हांगासर आयल्या. सोम्या लागीं मागोंक आमी आयल्या. तोच सोमी ह्या घडये आमचे समोर आसो उंड्या रुपया आसो. तोच आमकां आर एकल्याक आदार दिवन दी. आमच्या काळोखाच्या जिवितांत उजवाड दिवन दी. आमच्या बेजारायेच्या जिवितांत संतोष फावो करून दी. आमच्या जिविताचो खरी बुन्याद तो जावन दी म्हूण जेजू लागीं आमी मागया. तूच म्हजो आदार, तूच म्हजो उजवाड, तूच म्हजो संतोष, तूच म्हजो देव. तूच म्हजो आदार, तूच म्हजो आदार, तूच म्हजो उजवाड, तूच म्हजो उजवाड, तूं म्हजो संतोष, तूच म्हजो संतोष, म्हजो देव, तूं म्हजो देव. आराधन करता सगळ्या ह्या काळजांत मोकामळ सोदता म्हज्या जिवितांत. सेवा हांव करता म्हज्या सर्वस्वांत, हांव तयार आसा. सगळ्या बावटान सगळे सक्तेन हांव तयार आसा. जेजू हांव तयार आसा. जेजू हांव तयार आसा. जेजू हांव तयार आसा. परत एक बडी हांव तयार आसा. जेजू हांव तयार आसा. जेजू हांव तयार आसा. जेजू हांव तयार आसा. हालेलुया, 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 हालेलुया. वटल्या तळ्यान सोम्याची स्तुती आमी करया. सोम्याचे भजन आमी करया. ताचे हजरपण आमच्या मध्ये आमी बघचे प्रयत्न करया. आमच्या काळजा मनांतल्यान सोम्याची स्तुती आमी करया. सोम्याक आमच्या जिवितांत तापोवणी दिवया. सोम्याक आमच्या घरांत तापोवणी दिवया. हे सोम्या जेजू आमच्या जिवितांत आमच्या काळजांत आमच्या मनांत तुजी स्तुती आमी करता आसतना, तुझे भजन आमी करता आसतना सोम्या तूं आमकां आशिर्वादीत कर. आमच्या काळजा मनाचे हर एक बेजाराय, हर एक दुख, हर एक काटे बिटे ह्या घडये तुझ्या पांयतळी समर्पण करून आसा. आमकां पळय सोम्या जेजू, आमकां पळय. आमची दुखेस्त मुखां म्हणला पळय. आमची दुखां आसले दोळे पळय. आमची बावुल्ली काळजां पळय. आमच्या अस्कत कुडी पळय. तूं आमकां जाय. तूं आमचो आदार. तूंच आमची पातयेणी. म्हज्या जिवितांत जेजू तुझे लागीं हांव काशेता. तूं म्हाका समाधान दिताय. तूं म्हाका आशिर्वादीत करताय. तुझ्या बेसावांनी आमकां भरताय. मगळा जेजू आम्हा हर एकल्यांक तुजो आशिर्वाद दी. हांगासरच्या हर एकल्यांक तुज्या बेसावांनी भर. तुजी कृपा देणी म्हज्या काळजांत म्हज्या जिवितांत सदांच वत म्हूण मागता. हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया. थँक यू जीसस. हालेलुया, प्रेज यू. हालेलुया, थँक यू. हालेलुया, हालेलुया. आराधन सोम्या, उगलाब सोम्या, महिमा सोम्या, वंदन सोम्या. हालेलुया, 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 हालेलुया.
समेस्त आमी बसया. मोगाच्या इश्टनो, जेजू सांगता थोडो वेळ करसूंक. जेजू सांगता आमच्या जिविताचें वैयक्तीकपण वांटून घेवंक. ताचे समोर आमची दूख बेजाराय उसारूंक. तो दिता तें समाधान दादोसकाय आमची करून घेवंक. ह्या पुनशेतांत ह्या सकाळींच्या वेळार आमी सांगता जमल्या. जेजू आमचे सांगता आसा. जेजू ताजें हजरपण आमकां दिवन आसा. ह्या वंड्या रुपी तो आमचे सांगता आसा. आमकां हर एकल्यांक तो पळयोवन आसा. आमच्या हर एकल्यांची मुखामळां तो पळयोवन आसा. आमकां हर एकल्यांक तो नांवान वळखता. तो जाणा आमी कित्या खातीर हांगासर आसा. तो जाणा आमच्या काळजाचे हर एक अत्रेग आनी आशा. तो जाणा आमच्यो हर एक संवसारी गरजो, कुटुंबाच्यो गरजो, आमच्यो वैयक्तीक गरजो. ह्या घडये ह्या मौनपणांत सोम्या सांगता आमच्या जिविताचें हर एक संगत वांटून घेवया. सोम्या लागीं आमी सांगया कित्याक आमी हांगासर आसा. सोम्या लागीं आमी उलोवया खंयच्या कारणा खातीर आमी ताका सोदून आयल्या. सोम्याचें हजरपण आमी बघता आसतना, सोम्याक आमच्या मदें आमी स्विकार करूंक आयती जाता आसतना किर्तनकार आमकां सांगता, सर्वेस्परा दळबारांच्या देवा, कितले मोगा पात्र तुजें निवास स्थान. सर्वेस्पराची आंगणां पळोवंक म्हजो आत्मो अत्रेगान लासता. म्हजें काळीज आनी म्हजी कूड जिव्या देवाक उल्हासान गायतात. निरंतर तुजी स्तुती करून तुज्या घरांत रावतात ती बागी, जांकां तुजो आदार मेळटा आनी जी आपलें काळीज यात्रेचेर दवरतात ती बागी. दळबारांच्या सर्वेस्परा, म्हजें मागणें आयक, म्हाका खाण दी. तुज्या आंगणांत काडचो एक दीस दुसरे कडेन काडच्या 1000 दिसां प्रास चड बरो. सर्वेस्परा, तुजी कृपा आनी महिमा तूं दिताय. प्रामाणीकपणान चलतल्यांक तुजी देणी दिवंक तूं इन्कार करिनाय. दळबारांच्या सर्वेस्परा, तुजेर विश्वास दवरता तो मनीस बागी. मोगाच्या इश्टानो, किर्तनकार आमकां हर एकल्यांक देवाच्या मंदिरांत ताचें भजन करूंक, ताची स्तुती करूंक, ताची वडवीक गाजोवंक आमकां आपणे दिता. वय मोगाच्या इश्टानो, किर्तनकाराची उतरां स्पश्ट आसात. तुज्या आंगणांत काडचो एक दीस दुसरे कडेन काडच्या 1000 दिसां प्रासड बरो. आमच्या दिसपट्ट्या जिवितांत आमी भायर संवसारांत शांत समाधान सोदून गेल्या, आसरो सोदून गेल्या. आमची मागणी कोण म्हणी आयकतागी, आमच्या गरजांक पावतागी म्हूण आमी सोदून गेल्या. पूण ना, समाधान आमकां मेळ्ळें ना. आमकां कळीत आसा खंयसर आसा जेजू, थंयसर मेळटा आमकां समाधान. ह्या घडये ताच्याच आंगणांत, ताच्याच घरांत आमी सांगाता जमलेलीं आसा. ताच्या हजरपण आमचे मदें आमी बघता आसतना ह्या घडये किर्तनकारान आमकां आपण दिल्ले बरी त्याच सोम्याचें भजन, त्याच सोम्याची स्तुती करूंक आमी प्रयत्न करया. ह्या स्तुती गीत आमी गायता आसतना तोच सोमी आमकां हर एकल्यांक ताच्या बरेपणान भरून दी, ताच्या आशिर्वादांनी भरून दी. ताची बेसांवां, ताची कृपा देणी आम्हा सोमेस्तांचेर दराळ मापान वतून दी म्हूण जेजू लागीं आमी मागया. तुजे लागीं आयल्या ये सोम्या, तुजे लागीं आयल्या ये सोम्या, तुजे लागीं आयल्या ये सोम्या. तुजे लागीं आयल्या
येसोम्या तुझे लागीं आयल्या येसोम्या तुझे लागीं आयल्या येसोम्या तुझे लागीं आयल्या येसोम्या महिमा आनी स्तुती तुका जावं सदा 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 तुझे लागीं आयल्या येसोम्या तुझे लागीं आयल्या येसोम्या जेजूचेर आमची दिस्त आमी दवरनासाव आमच्या काळजा मनाची हर एक मागणी ह्या घडये जेजूक समर्पण करया आमची बेजाराय आमच्या काळजांत तशें आकांत हर एक संगत सोम्याक ह्या घडये समर्पण दिवया ताचे हजारपण आमचे मदें मानून घेवया कृपे सागोरा दर्शन दी 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 तुझे लागीं आयल्या येसोम्या तुझे लागीं आयल्या येसोम्या महिमा आनी स्तुती तुका जावं सदा महिमा आनी स्तुती तुका जावं सदा तुझे लागीं आयल्या येसोम्या तुझे लागीं आयल्या येसोम्या राया सर्गींच्या दर्शन दी 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 तुझे लागीं आयल्या येसोम्या तुझे लागीं आयल्या येसोम्या महिमा आनी स्तुती तुका जावं सदा महिमा आनी स्तुती तुका जावं सदा तुझे लागीं आयल्या येसोम्या 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 ಮತ್ತೆವ ಸುವಂಜಲಾಧ್ಯಾಯ 28 आणि मुखार हे या म्हजे सरशी तुमी कश्ट तेल्यानो आनी वजन ववयतेल्यानो आनी हांव तुमकां विश्यो दितलो
म्हजे जू तुमच्या कांदार घेया आनी म्हजे लागचें शिका, कित्याक हांव बळ्या आनी कालत्या काळजाचो आनी तुमकां समाधान मेळटलें. कित्याक म्हजें जू भोवंक सुलाभ, म्हजें वजें हाळू. आमी बसून आसले कडेच आमचे हात आमच्या उस्क्याचेर उक्ते दवरया. आमचे दिश्ट येवकरिस्तांतल्या जेजूचेर आमी दवरया. आमी आयकल्लें वचन देवाचें उतर मत्तेय वाचन अध्याय 11:28 आनी मुखार. पवित्र पुस्तकांत एका रितीन आमकां एक सुशेग दिवची तसलीं उतरां ही, एक समाधान दिवचें तसलीं उतरां ही. ह्या संवसारांत जिवचें आमकां हर एकल्यांक जाय आसा तें समाधान जाय, ददोसकाय जाय. आमचें वजें इल्लें तरी हाळू जावन दी म्हणून आमकां आदार दिवचो तसलो व्यक्ती आमकां जाय. खरो संतोश आमकां जाय, समाधान आमकां जाय. पूण सबारपटी आमच्या जिवितांत आमी कितें आशेतांव तें आमकां मेळनासतना रावता. जेजूच्या काळार आसलेल्या लोकां मदें तोय लोक तेंच समाधान आशेतालो. जेजून सांगलेलीं उतरां जेजूच्या काळार धार्मीक रितीन कश्ट नासलेल्या लोकां मदें ताणें सांगल्लीं. उपादेश प्रामुख्यात घेवन आसलेल्या त्या समाजेंत, नियमशास्त्र प्रामुख्यात घेवन आसलेल्या त्या समाजेंत लोकां मदें विविध रितीची घुसपड गोंदळ आसली. खंयचो उपादेश पाळचो, खंयचो उपादेश पाळचो न्ही. विविध रितीच्या धार्मीक बंदडेंत कश्ट नासच्या लोकांक जेजू आपण दिता. म्हजे सरशी येया, हांव तुमकां विशेव दितलो, हांव तुमकां समाधान दितलो, तुमचें वजें हाळू करतलो. मोगाच्या इश्टानो, जावंक पुरो प्रस्तुत काळार धार्मीक रितीचें वजें आमच्या कांदार ना. पूण ह्या संवसारांत म्हजें वजें विविध जाल्यांत दुसरे दुसरे रितीचें वजें आमच्या कांदार, ते बारादीक वजें आमच्या कांदार घेवन आमचें दिसपट्टें जिवीत आमी जियोवन आसा. सबारांच्या जिवितांत बेजाराय आसलेलें, मानास्ताप आसलेलें कुटुंबा जिवीत एका रितीचें वजें जालां. सबारांच्या जिवितांत काम करचो जागो एका रितीचें वजें जालां. सबारांच्या जिवितांत अनुपकारी भुरगीं वजें जाल्यांत. सबारांक पिडा शिडा तांच्या जिवितांत वजें जाल्यांत. सबारांक तांचे सेस सामार वजें जालां. सबारांच्या जिवितांत आर्थीक संकश्ट वा बंदड एका रितीचें वजें जालां. मोगाळा जेजू, ह्या घडये आमी तुजे मुखार आसचीं सगळीं असल्या विविध रितीची वजें घेवन तुजे मुखार आमी आयल्या. असले विविध रितीचे कुरीस घेवन तुजे मुखार आमी आयल्या. आमच्या कांदार आसचें तें बारादीक वजें तुजे मुखार समर्पण करन आमचें तें खांद हाळू करूंक आमी आयल्या. समाधान आशेवन आमी आयल्या, ददोसकावय आशेवन आमी आयल्या. ह्या घडये मोगाच्या इश्टानो, खंयच्या रितीच्या बंदडेंत खंयच्या रितीचें वजें घेवन आमी आसा तें सगळें ह्या घडये जेजू मुखार आमी दवरया. हे सगळें जेजू मुखार आमी दवरया. जेजू म्हाका आनी तुका तेंच आपण दिता. म्हजे सरशी येया, हांव तुमकां समाधान दितलो. म्हजे सरशी येया, हांव तुमकां विशेव दितलो. तुमचें वजें हांव हाळू करतलो. सोमयाची ही बसवणी, सोमयाची ही बसवणी नीज जावन आसा मोगाच्या इश्टानो. जेजू खंयची बसवणी फडकिरी म्हणून आमकां दिना. संवसारांत आमकां फडकिऱ्यो बसवणी दिवचे मनीस आसात, पूण जेजू आमकां केदींच फडकिरी बसवणी दिना. जेजू आमकां हर एकल्यांक नीज बसवणी दिता. जेजू मुखार आमी आसची हर एकलीं, आमच्या जिवितांत आसचें हर एक तें बंदड कितें आसा, हर एक वजें कितें आसा, ह्या घडये जेजू मुखार आमी संपूर्ण रितीन समर्पण करया. आमी दुबावचें नाका, आमी खाऊ जेवचें नाका, आमी जेवचें नाका. जेजू आमकां सांबाळन व्हरता, जेजू आमकां सांबाळन व्हरता.
तो आमकां सांगात दिता, तो आमकां सांगात दिता, तो आमची दुकां पुसता, तो आमकां सांगता हांव तुजे सांगाता आसा, म्हजे सरशिये तुजे वचन हांव हाळू करता. ह्या मौनपणांत, ह्या देवाच्या हजारपणांत ह्या घडये आमी खंयच्या कश्टांत आमी आसाव, कले वोजें घेवन आमी आसाव, ते सगळे वोजें, ते सगळे बारादीक करीस सोम्याच्या पांयांतळी ह्या घडये समर्पण करया आनी जेजू लागीं एकच उतार आमी मागया. जेजू म्हाका विशेव दी, जेजू म्हाका समाधान दी, जेजू म्हाका समाधान दी, जेजू म्हजें वचें हाळू कर. कष्ट तेल्यानो येया, वसन भोगतेल्यानो येया, दितलो विशेव हांव तुमकां. कष्ट तेल्यानो येया, वसन भोगतेल्यानो येया, दितलो विशेव हांव तुमकां. सरकाळ सोब्यांक हरसितलो, करून ताची स्तुती, ताचे थंय संतोष भोगतलो, नियाळ ताची कृती. जेजूक आमी पळोवया. वसन भोगतेल्यानो येया, आमची बंदड, आमचे वचें तो हाळू करून आसा. विशेव हांव तुमकां. कष्ट तेल्यानो येया, वसन भोगतेल्यानो येया, दितलो विशेव हांव तुमकां. जेजू आमकां आशिर्वाद दिवन आसा. ताचेर आमची दिश्ट दवरया, ताचेर आमची संपूर्ण पातयेणी दवरया. जायतीं जाणां पती करून आर्थीक बंदडेंतल्यान सुटका मागोन आसात, रिणांतावन सुटका घेवन मागोन आसात. सबार जाणां बऱ्या भलायकेच्या देण्या खातीर हांगासर मागोन आसात. मोगाच्या इश्टां, देव आमकां सोडून घालिना, देव आमकां सोडून घालिना, आमकां जाय तें फावो करता. देव आमकां हर एकल्यांक आशिर्वादांनी भरता. सोमी आमकां पळयोन आसा, सोमी आमकां पळयोन आसा. आमी मागया जेजू लागीं. लुकास एवांजेल अध्याय 5 ताणें उलोवन जाता सैमांक ताणें सांगलें, 2 गुंड उदकाक मुखार व्हर आनी मासली धरूंक तुमची जाळां देंवया. तवळ सिमोन म्हणलो, मेस्त्री सगळी रात आमी कश्टल्या, पूण आमी कांयच धरलें ना, पूण तुज्या उतरांचेर हांव जाळ देंवयता. जाळां उडयलींच मासलेची एक व्हडली रास जाळांक सांपडली आनी जाळां पिंजून जालीं. आमची दिश्ट, आमचें मन, आमच्या काळीज येवकरिस्तांतल्या सोम्याचेर आमी दवरया. आमच्या काळजा मनांत आमी मागोन आसाव मोगाच्या इश्टानो. आनी ह्या घडी आमी आयकलें देवाचें उतर लुकास एवांजेल अध्याय 5. आनी थंयसर जेजू पेद्रो आनी ताच्या सांगात्यांक एक आदेश दिता. जेजू एक आदेश तांकां दिता, तुमचे जाळ दोनीच्या उजव्या कुशीन उडया. मोगाच्या इश्टानो, पेद्रो आनी ताचे सांगाती तवळ म्हणसर जेजूक वळखनातले, जेजू कोण म्हूण तांकां कळीत नातले. त्या तिबेरिया सरोवरांत सदां नित आपणाची दोण घेवन, जाळां घेवन, मासली घेवन
आपण दिसपडतो ग्रास जोडून आमचे जिवीत ते जीवन आसले व्यक्ती ते आणि त्या फांतांच्या वेळार त्या सकाळींच्या वेळार क्रिस्त थंयसर पावता आणि निमाणे तांकां सांगता तुमचे जाळ दोनीच्या उजव्या कुशीन उडया. ती सगळी रात ती कस्तली पण तांच्या जाळांत एकच एक मासली तांकां मेळ्ळो ना. पण त्या सन्निवेशार जेजून तांकां आपण दिलें तुमचे जाळ दोनीच्या उजव्या कुशीन उडया तुमकां मासली मेळटली. पेद्रूची उतरां जावन आसलीं सोम्या तुज्या आदेशाक हांव कल्तीमान घालता तुज्या आदेशाक हांव कल्तीमान घालता आनी म्हजें जाळ हांव देंवयता. आनी त्या वेळार पेद्रूक रासभर 2 बर मासली ताका मेळ्ळी. ताच्या सगळ्या तितल्या वर्सांच्या जिवितांत त्या रितीची मासली ताका मेळोंक ना. त्या फांत्याच्या वेळार ताका मेळ्ळी. कित्याक जेजूच्या आदेशाक ताणें कल्तीमान घालो. मोगाच्या इश्टानो, जेन्ना देव म्हाका आनी तुका एक आदेश दिता ते म्हज्या बऱ्यापणा खातीर. जेन्ना देव म्हाका आनी तुका एक आदेश दिता ते म्हज्या आनी तुज्या बरेपणा खातीर आज आमी समजूंक जाय. जेजून मातेवाक सांगले तू म्हजो पटलाव कर. हे म्हज्या पटल्यान एक आदेश मातेव उडता सगळें सोडून जेजूचो पटलाव करून वेता. आनी ताच्या उपरांत मातेव वांजेलिस्त जालो. तो जेजूचो अपोस्तल जालो. जेजूचो एक आदेश. त्या आरिगाराक ताणें सांगलें तुजें हांतुळण घे उठ आनी चल. तो हांतुळण घेवन चलताच रावलो. कित्याक जेजूचो आदेश ताणें पाळ्ळो मोगाच्या इश्टानो. आनी जेन्ना ताणें जेजूचो आदेश पाळ्ळो ताच्या जिवितांत बरेंपण जालें. तुजो हात लांब सोड. आकुडलेल्या हाताच्या व्यक्तीक जेजून म्हणलें जेजूचो आदेश ताणें पाळ्ळो आनी ताका बरेंपण लाभलें. मोगाच्या इश्टानो, म्हज्या आनी तुज्या जिवितांत देव म्हाका आनी तुका हर एक मेटांनी आदेश दिता. देव म्हाका आनी तुका म्हज्या जिवितांत मेटांनी म्हाका आदेश दिता. गॉड गिव्स मी द कमांड टू बी फॉलोड. म्हाका हर एकल्याक आमकां हर एकल्यांक आज जेजू आदेश दिता. कितें आदेश? पवित्र पुस्तकांत विविध रितीचे आदेश जेजूचे आमकां पळोवंक वाचूंक मेळटात. म्हाका लक्ती जाल्लो आदेश कितें आज? जेजू म्हाका कितें सांगता? तुज्या पातका जिवितांत पाठ कर म्हणटा आसा गी. तुज्या दुबावपणांत भायर ये म्हणून सांगून आसा गी. तुज्या जिवितांत काडिल्ले ते मेटांत तो पाटी ये म्हणून तुका सांगून आसा गी. तुज्या जिवितांत सोलवणी मेळ्ळ्यार भिये नाका म्हणून तुका सांगून आसा गी. जेजू कितें तुका सांगून आसा? ह्या मौनपणांत जेजूच्या हजरपणांत जेजू म्हाका आनी तुका म्हज्या काळजांत मोगाचे इश्टानो कितें गी सांगून आसा. आमच्या हर एकल्या लागीं जेजू ह्या घडये उलोवन आसा. जेजू म्हाका आनी तुका एक आदेश घेवन आसा. जेजू तुजो मोग करता म्हूण तुका सांगून आसा. जेजू तुजो मोग करता म्हूण तुका सांगून आसा. जेजू तुका वळखता म्हूण जेजू सांगून आसा. मोगाच्या इश्टानो, ह्या हजारपणांत सोम्याच्या हर एक आदेशाक कल्तीमान घालचें प्रयत्न आमी करया. दिसपट्ट्या जिवितांत जर देव म्हाका एक आदेश दिता त्या आदेशाक कल्तीमान घालचें प्रयत्न आमी करया. अब्राहमान कल्तीमान घाली. बावडतासो पापय जावन तो परिवर्तन जालो. मोइजेन कल्तीमान घाली. त्याच देवाक रूप भेटचें बाग ताका फावो जालें. मोगाच्या इश्टानो, आमच्या जिवितांत देवाच्या आदेशाक जेजूच्या आदेशाक कल्तीमान घालचें प्रयत्न आमी करया. सोमी आमकां हर एकल्यांक ह्या घडये आदेश दिता. तो आमचो मोग करता म्हणून सांगता. तो आमची दुखां पुसता म्हणून सांगता. तो आमकां सांबाळून व्हरतलो म्हणून आमकां सांगून आसा. तो आमकां जैत दितलो म्हणून सांगून आसा. तो आमच्या दिसपट्ट्या जिविताच्या मेटांनी आमचे सांगता समकतलो म्हणून सांगून आसा. तो आमकां निराशी सोडिना म्हणून सांगून आसा. तो आमकां हर एकल्यांक बरेपण करतलो म्हणून सांगून आसा. ह्या घडये तो सगळो आदेश सोमयाचो म्हणले स्विकार करूंक
स्वामी आमकां ह्या घडी आमची काळजां म्हण उगडून दे म्हण जेजू लागीं आमी मागया. सोम्या मुखार कलतेपणी आटोन उपकार भक्तीपणी सोम्या मुखार कलतेपणी सोम्या मुखार कलतेपणी सोम्या मुखार कलतेपणी आठवण उपकार भक्तीपणी आठवण उपकार भक्तीपणी सोम्या मुखार कलतेपणी सोम्या मुखार कलतेपणी आठवण उपकार भक्तीपणी आठवण उपकार भक्तीपणी सोम्या तुमच्या वंदिया सोम्या तुमच्या वंदिया 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 सोम्याक वंदिया 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 सोम्याक वंदिया सर्लोकानो जनांगानो सोम्याक वंदिया सर्लोकानो जनांगानो सोम्याक वंदिया सोम्याक वंदिया सोम्याक वंदिया. जेजूचेर आमची दिश्ट आमी दवरया. जेजू लागीं आमी उलोवया मोगाचे इश्टानो. आमच्या जिविताची हर एक गडितां जेजूक आमी सांगचे प्रयत्न करया. मार्कस वंचेल अध्याय 6 वारें विरोध वाडटलें जाल्ल्यान आपणाचे शीस ओले काड मत्सुओ वचूंक कश्टताले ते ताणें पळयलें देखून दर्याचेर सोलोन तो तांचे सरशी आयलो. तवळ फांत्याची 3 वरां जाती. तांकां तो उतरून विचारसलो. तो उदकाचेर चलतलो पळोवन ते कांय मेल्ले म्हणून ते भियेले आनी तांणी बोब मारली. कित्याक सक्तांनी ताका पळयलो आनी ते गाबारले. पूण तो तक्षण तांचे लागीं उलोवन म्हणालो, धैर्य घेया, हांव तो भियेनाकात. आनी तो तांच्या मच्छवेर सडतच वारें रावलें आनी तें पळोवन आनीक चड ते विचमीस जाले. जेजूक आमी पळोवन आसाव. आमी आयकल्लें वांचेल मार्कस वंचेल अध्याय 6 जेजून उदकाचेर चलोवन वेचे तें घडीत आपणाच्या शिसांक दोणीर बसोवन आनी एका बगलेक वसा म्हूण ताणें तांकां धाडलें. तो मागणें करूंक गेलो आनी उपरांत शीस आसलेल्या जाग्याक तो वचूंक प्रयत्न करता आसतना त्या सरोवरांत वारें येवन आसलें आनी वारें विरोध वाडटालें आनी देखून शीस ती दोन वचूंक कश्ट जातालें. तें पळोवन जेजू तांकां सांबाळच्या खातीर तांच्या गरजांक पावच्या खातीर उदकाचेर चलोवन जेजू लागीं आयलो, आपल्या शिसा लागीं आयलो. आनी ह्या वेळार शीस जेजूक पळयतात जाल्यार ते मेल्ले म्हणून बोबाट मारता आसतना जेजू तांकां सांगता, भियेनाकात, हांवच तो. मोगाच्या इश्टानो, ती दोन आनी त्या दोणीर आमचें जिवीत आसा. ती दोन आनी त्या दोणीर आमचें जिवीत आसा.
हांव आनी तुमी आमच्या जिवितांत आनी एका कुशीन वेचें प्रयत्न, आमच्या फुडारा दिशेन वेचें प्रयत्न, आमी घाल्ल्या योजना कुशीन वेचें प्रयत्न दिसपट्ट्या जिवितांत करूनच आसां. पूण सबार पावटी वारें विरोध वळटा आनी आमरी फात म्हजें दिसपट्टें जिवीत कश्टता, म्हजें दिसपट्टें जिवीत कश्टता. सबार पोटी हांवें घाल्ली योजना पंताक पावनांत म्हजें जिवीत कश्टता. सबार पोटी हांवें आशिल्लें समाधान म्हाका फावो जायना, ह्या मरिफात जिवीत म्हजें कश्टता. सबार पोटी हांवें आशिल्ली बरी भलायकी म्हाका फावो जायना आनी ह्या मरिफात जिवीत म्हजें कश्टता. सबार पोटी आमच्या भुरग्यां बाळांत हांवें आशिल्लो तें सांगतपण आमकां मेळना, ह्या मरिफात म्हजें जिवीत कश्टता. हांव एक व्यापार वहिवाट करता, बिझनेस करता म्हणून गेलो, लुकसाण म्हाका जाल्ली, आशिल्लें म्हाका मेळ्ळें ना, ह्या मरिफात जिवीत म्हजें कश्टता. म्हजे हर एक प्रयत्न सॅक्रिफीस त्याग हांवें केलो जाल्यार म्हज्या संवसारी वा दिसपट्ट्या जिवितांत म्हज्यो गरजो पंताक पावोवंक म्हाका तांकी परते कश्ट मेळटात आनी ह्या मरिफात जिवीत म्हजें कश्टता. पूण जेजू आमकां कितें सांगता, जेजू म्हाका कितें सांगता मोगाच्या इश्टानो. जेजूक आमी पळयोवन आसां, जेजू लागीं आमी उलोवन आसां. त्या अपोस्तलां बरी सबार पोटी आमचें जिवीत खावजेल्लें, भियेचें, भियान आसलें, तेंच जिवीत म्हजें संवसारी जिवीत जालां. आनी ह्या वेळार जेजू म्हाका आनी तुका सांगता, भिये नाकात. जेजू सांगून आसा, भिये नाकात. डू नॉट फियर. भिये नाकात मोगाळ इश्टा, कित्याक जेजू म्हजें सांगता आसा. भिये नाका मोगाळ इश्टा, कित्याक म्हजो आनी तुजो इश्ट म्हजें सांगता आसा. भिये नाका मोगाळ इश्टा, कित्याक म्हाका आनी तुका रसलोलो म्हजें सांगता आसा. ताका कळीत आसा म्हजें जिवीत कशें ताणें मुखार सून वरसय म्हणलें. भे म्हज्या काळजांत आसा वय, भे म्हज्या काळजांत आसा वय. सबार पोटी म्हज्या फुडारा विशीं हांव चिंतना, सबार पोटी मुखल्या दिसां विशीं हांव चिंतना. म्हाका एका रितीचें बेंद आसता, म्हाका एका रितीची खावजेणी येता. कितें करचें, खालें करचें, कशें करचें. म्हज्या भुरग्यांचें काजार जावंक आसा, हांवें घर बांदूंक आसा, हांवें कांय कितें एक इल्ली म्हज्या भुरग्या बाळां खातीर इल्ल्या आस्त बदीक हांवें करून दवरूंक आसा, तांचें शिकाप शिकोवंक आसा. म्हजो इल्लो जागो आसलो, कांय वहिवाट करून तोट दवरूंक की आनी कितें करूंक की आसा. विविध रितीचे वावर म्हज्या मुखल्या जिवितांत हांवें करूंक आसात. पूण म्हाका बेन दिसून आसा, पूण म्हाका बेन दिसून आसा. सोमिया ह्या घडये तुजे मुखार आसचे आमी हर एकली तेंच सांगून आसा. मोगळा जेजू आमकां बेन दिसून आसा, आमकां बेन दिसून आसा मुखार कितें जातलें गी म्हणून, कशें म्हजें जिवीत मुखार वेतलें गी म्हणून. पूण जेजू ह्या घडये तूं म्हाका हर एकल्याक हांगासराच्या हर एकल्याक सांगून आसाय, भिये नाकात. पवित्र पुस्तकांत आमकां मेटा मेटांनी हो शब्द वाचूंक मेळटा. 300च्या सडीत पावटी हो शब्द आमकां वांजेलांत वाचूंक मेळटा. भिये नाकात, भिये नाकात, भिये नाकात. मोगाच्या इश्टानो, आज आमच्या काळजांत आसचें हर एक बें जेजू मुखार आमी दवरया, जेजू मुखार आमी हाडया. खाणीक म्हणले बरी ताका आज भेटोवन दिवया. हात आमचे उक्ते दवरून सांगया, जेजू आज म्हजें हें बें म्हजे लागीं आसा. म्हज्या फुडारा विशीं म्हाका बें आसा. म्हज्या भुरग्या बाळांच्या फुडारा विशीं म्हाका बें आसा. म्हज्या आर्थीक स्थिती विशीं म्हाका बें आसा. हांवें घाल्ल्या योजने विशीं म्हाका बें आसा. म्हज्या भलायकी विशीं म्हाका बें आसा. सगळें म्हजें बें बिरांत आज जेजू मुखार आमी दवरया. जेजू म्हाका आनी तुका सांगता, भिये नाकात, भिये नाकात. बुडोवन आसलेल्या पेद्रूक ताणें हात धरून उखल्लो आनी ताणें ताका तडीक दोणीर व्हरून घालो आनी म्हळें,
उण्या बावडताच्या कित्याक तू दुबावलोय हांव आसलो म्हण तुका कळीत नागी तुजो सोमी तुजे सांगत आसलो म्हण तुका कळीत नागी जेजू म्हाका आनी तुका आस्तेनसू सांगून आसा मोगाच्या इश्टा दुबाव नाका भिये नाका कित्याक हांव तुजे सांगत आसा जेजू ही बसवणी आज म्हाका आनी तुका दिता मोगाच्या इश्टा जेजू ही बसवणी आज म्हाका आनी तुका दिता डू नॉट फियर भियेवची गरज ना तोच सोमी आज म्हज्या काळजांत आसचे आज म्हज्या जिवितांत आसचे हर एक भे पयस करून दी हर एक आखांत पयस करून दी म्हाका धैर्यादीक व्यक्ती करून दी ताचेर पातयेनी दवर सलसो तसलो व्यक्ती म्हाका करून दी जेजू म्हाका धैर्यान भर तुज्या उजवाडान तुज्या मेटांनी सलसो व्यक्ती म्हाका कर म्हजो बावट घट कर म्हजी पातयेनी तुजेर घट कर म्हज्या काळजांत नवो प्रकाश नवो उजवाड सोम्या ह्या घडये फांकय म्हण आमी तुजे लागीं मागता म्हज्या बाळा आसाय तू म्हज्या पाया तळा उगडा समी काडया हर एक घडी आमी भियोन आसची हर एक घडी आमी आकांतून आसची हर एक घडी उगडा समय काडया आनी ह्या घडये ते सगळे बेंबिरांत सगळे म्हजे आटे विटे जेजूच्या पांयांतळी ह्या घडये समर्पण देवया भिये नाका म्हज्या बाळा आसाय तू म्हज्या पायांतळा भिये नाका म्हज्या बाळा आसाय तू म्हज्या पायांतळा मुखार तूं सर धरून म्हजो हात 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 दिता तुका हांव म्हजो सांगात दिता तुका हांव म्हजो सांगात भिये नाका म्हज्या बाळा आसाय तू म्हज्या पायांतळा भिये नाका म्हज्या बाळा आसाय तूं म्हज्या पायांतळा तुका दिसताना खंत तुका भोगताना तुका दिसताना खंत तुका भोगताना एक सुर आसून कोणून तू नासताना एक सुरो आसून कोणूच नासताना सर्वांनी सांडून उदास जाताना सर्वांनी सांडून ओकास जाताना केदीस सणसोना हांव केदीस सणसोना केदीस सांडसोना केदीस सांडसोना भिये नाका म्हज्या बाळा आसाय तू म्हज्या पायांतळा मुखार तूं सर धरून म्हजो हात दिता तुका म्हजो सांगात भिये नाका म्हज्या बाळा
आसाय तू मोजा पायांतळा सुमेस्ता मी दिबी गलिया मोगाच्या इश्टानो ह्या पुणतळाक सुमयाचो अनुभव जोडूंक आमी आयल्या सुमया लागीं मागोवंक आमी आयल्या आमच्या काळजा मनाचे हर एक तरेक जेजूक आमी समर्पण करूंक आयल्या तोच सुमी ह्या घडी आमचे समोर आसा आमकां आयकोन आसा आमकां पळयोन आसा ताचे मुखार आमची सगळी ते समा इरादे मागणी दूख बेजाराय ह्या मौनपणांत काळजांत तावन बावडतान आनी कालतेपणान ताका समर्पण करया आमच्या कुटुंबा खातीर कुटुंबाच्या बऱ्यापणा खातीर आमी मागया कुटुंबाच्या हर एका सांद्यांचो आमी उगडास काडया ल्हाना व्हडा मालगडी भुरगीं गांवांत परगांवांत आसचे आमच्या कुटुंबाच्या हर एका सांद्यांक सोम्या तूं आशिर्वादीत कर बेसावानी बर तुज्या कृपेचो हात तांचेर तूं सदांच दवर म्हूण आमी मागया आमचेच खातीर आमी मागया ह्या रादानांत भाग घेवन आसचे आमकां हर एकल्यांक सोम्या तूं सांबाळन वर आमकां गरज आसा ती कृपा समाधान दादोसकाय सदांच तूं आमकां दी जिवितांत कश्ट भोगतना निराश जातना कावजेतना बेबिरांत आमच्या जिवितांत मेटांनी आमकां बेस्तायतना तूं आमचे संगत आसाय तुज्या हजरपण सदांच आमच्या जिवितांत भोगूंक तूं आमकां आदार आनी कृपा फावो कर पिडेस्त भाव भयणी खातीर ह्या घडी आमी मागया जायती जाणांक सर बऱ्या भलायके खातीर मागोन आसात मोगाच्या इश्टान मागया आमी जेजू लागीं आमकां तो जावन आसा दैवीक वयस आमकां आशिर्वाद दिवन आसा ह्या घडये तो आशिर्वाद दिवन आसा आमकां हर एकल्याक बरी भलायकी कोण मागोन आसा तांकां जेजू ह्या घडी आशिर्वाद दिवन आसा मगळा जेजू तुजे लागीं आयिल्ल्या पिडेस्तांक तुवें भलायकी दिली दैवीक वयस तूं जालोय तांच्या जिवितांत नवो संतोश नवे आरंभ तुवें तांकां दिलें मगळा जेजू कॅन्सर आनी मारेकार पिडेन कश्ट नासच्या आमच्या मोगाच्यांचो समाजांत जायतो लोक ह्या पिडेनी कश्टन आसा ह्या पिड्या मरिफात आर्थीक संकश्ट जिवितांत भंगस्थळ तांची जाल्या ह्या मडगे मगळा जेजू तुजे मुखार आमी बावाडतान मागता हर एक पिडेस्ताक सोम्या तुजें स्पर्श तूं दी तुजें अमोलीक रगत तांच्या कुडीच्या शिरांनी वाळोवन दी तांचे गाय तांबय मतीक धैर्य समाधान तांकां फावो कर आनी तुजी खुशी वयतर बरे भलायकी तुजे लागीं आमी मागन आसा त्या हर एका पिडेस्ताक मगळा जेजू उदार माफान तूं फावो कर म्हूण आमी तुजे लागीं मागता दिसपट्ट्या वावरा खातीर आमी मागता आसतना तूं आमकां आशिर्वादीत कर आमकां आमच्या कुटुंबाक दिसपट्टो ग्रास तूं दी भद्रती दिव दी सांगताच आमच्या भुरग्यां बाळां खातीर आमी मागता शैक्षणीक वर्स तांणी आराम करता आसतना सोम्या तांकां तूं सांबाळन वर जाणटे भुरगीं तांकां कर शेगुणाची भुरगीं तांकां कर तांणी खेळटना चलोवन वेतना पयन करतना तांकां सांबाळन वर युवा जनांक आशिर्वादीत कर बडो फुडाराच्या वाटेर तांणी मेटां काडूं तूं तांकां आदार दी तांच्या जिवितांत सदांच तांणी तुजेर विश्वास दवरूंक तूं तांकां मतीक उजवाड फावो कर आमी हाती घेवन आसची योजना हाती घेवची योजना तूं आशिर्वादीत कर जावंक पुरो आमचो कृषीचो वावर आमी आरंभ करता कांय तरी आमची योजना आसात गरबांची वा इतर योजना आसात ते सगळी योजना जेजू मुखार आमी दवरया ह्या घडये सगळी योजना जेजू मुखार आमी दवरया ह्या घडये आमची फुडाराची सगळी योजना जेजूक आमी सांगया तुजेर पातयेवन सोम्या हांव आरंभ करता तुजेर पातयेवन सोम्या हांव मेट काडटा तूं म्हजे सांगाता राव मेटांनी म्हाका सांबाळन वर म्हूण आमी मागया आर्थीक संकश्ट बघून आसच्या हर एका व्यक्तीक सोम्या तुज्या पांया तळे हाडटा मगळा जेजू त्या कश्टांतले तांकां निवार त्या कश्टांतले तांकां बचाव कर तांच्या जिवितांत ती आश येतात ती सुडका तांकां तूं दी फावो कर म्हूण आमी मागता
भुरग्यां देण्या खातीर मागोन आसच्या हर एक जोड्याक तुज्या पांयांतळी हाडटा आसतना तो संतोष आवयपणाचो बापयपणाचो तो खरो संतोष तांच्या जिवितांत तूं तांकां फावो कर म्हूण आमी मागता. तुवें सांगलां भिये नाकात, हांव तुमचे सांगात आसा. दिसपट्ट्या जिवितांत सदांच आमची पातळी आमचो विश्वास सोम्या तुजेर दवरूंक तूं आमकां आशिर्वादीत कर. ह्यो आमच्यो सगळ्यो गरजो आमचे सगळे इरादे तुवें स्विकार कर म्हूण आमी तुजे लागीं मागता. ये देवा विचित्र सक्रामेंताकाल तुझ्या कष्टांचो उगडास तुवें आमकां सोडलाय. तुझ्या सोडवणेचो फळ सदांच आमचे ते आमी बगी सरको. तुझ्या कुडीच्या आनी रक्ताच्या पवित्र मिस्त्रांक आमी मान करूंक आमकां दयेन फावो कर. जो जेता आनी रास करताय ससनाच्या ससनाक. आमेन. तुझे रावपाक येता जेजू मोगाळा. तुझे रावपाक येता जेजू मोगाळा. कष्टाची मोडा मुझेर आयल्या वेळार तुझे रावपाक येता जेजू मोगाळा. इष्ट मोगासो हरे करचे म्हाका पावसो. तुझे रावपाक येता जेजू मोगाळा. तुझे रावपाक येता जेजू मोगाळा.
संतोषाच्या उमाळ्यांनी भरण काळजा आमची तुझे ते उभारून तुका हसून तुका वर्णन गायताव एकाच ताळ्या वंदन तुका सोमिया वंदन तुका धनिया सृष्टीच्या रचणारा ये कृपे सागोरा वंदन तुका सोमिया वंदन तुका धनिया सृष्टीच्या रचणारा ये कृपे सागोरा त्या कणमोकांची येवकांका शिकोवन संसार म्हणल्या शेतान तुझ्या वावरू फावो केलाय तुझ्या भुरग्या घालतो आमचेर बेसा वंदन तुका सोमिया वंदन तुका धनिया सृष्टीच्या रचणारा ये कृपे सागोरा वंदन तुका सोमिया वंदन तुका धनिया सृष्टीच्या रचणारा ये कृपे सागोरा मोगाचेनो ह्या पुणथळार सेवा दिवच्याक आमच्या गवळी बापाच्या आदेशा खाला पयले पोटी हांगासर हजर आसचो बाप विकास पिरेरा व्हड जावनंत हांगासर गवळी बापांनी ताका धाडला आज पयले पोटी ह्या पुणथळार ताचे मिसांव आराम करच्याक कित्याक पोर मंगळारा दिसा मुडीप फिरगजेक ताची सेवा दिवच्याक ताका नमे आयिल्ले आसता आज शुक्रार पयले पोटी हांगासर येवचें देखून जमल्ल्या तुमच्या सर्वांच्या नांवी ताका बरो येवकार मागच्या बराबर हांगासर ताचे मिसांव 1 वर्स की 2 वर्सां की गोत्तोना तें वयलें वयर थावन येवचें पण केदळ पर्यंत हांगासर ताची सेवा आसा ती सेवा देवाक मेचवचें तसलें जावन दी म्हणल्या आशेन बाप विकास पिरेराक तुमच्या सर्वांच्या नांवी ह्या पुणथळाक हांव ताका बरो येवकार मागता मुडीप फिरगेजेचो उपाध्यक्ष तशें नवीन डिसोजा तशें सर्व आयोगाचो संचालक लिओ मास्टर आनी तांणी मुखार येवचें आनी हो फुलांचो तुरो तशेंच जडची वात ताका दिवन हांगासर जे मिसांव ताणें घेतला तें बऱ्या तरान करच्याक तोच बरो देव ताका आदार दिवन दी म्हणल्यार आमचे सर्वांचे मागणी घेवन ताका आमी बरो येवकार मागता बापाच्या आणि पुताच्या आणि पवित्रात्म्याचे नावी आमेन. आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा देवा सोमोग आणि पवित्रात्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसो तुमचे सवे आसो. मगाच्या इश्टानो सोम्याच्या हजरपणांत थोडो वेळ करसूंक आणि प्रत्येक करूंक सांज जेवाजा मरिफात आमची मागणी ते सवा सोम्याच्या पांयतळी समर्पूंक ह्या पुणशेतांत आमी सांगता जमलेले आसा. सोम्याचें आराधन आमी केलें ताची कृपा देणी आमी मागून घेतली. ह्या मिसाच्या बलिदाना मुखांतर आमच्या काळजांत तेवसो सोमी आमचो बोवाट घट करून दी दिसपडते आमच्या जिविताच्या पैणांत सदांच आमकां संगत दिवन दी म्हणून ह्या मिसाच्या बलिदाना वेळी आमी मागया. हे मीस देवाक मानता तसलें जावन भेटोवच्या खातीर आमच्या पदकांत सोगडास काडून सोम्या लागचें बक्षान आमी मागया.
पातकाची दुखतरण सांगता म्हणया हांव पातकी सर पदवेदार देवाक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजो गुन्यांव सारून सांगता मनांत चिंतून तोंडां सारून वायट धरून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात हो म्हजो अपराध हो म्हजो बोड अपराध हे पासून भगवान सदां संवकार मरी सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हज्या खातीर आमच्या सरेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थना मागता. सर्व पदवेदार देव आमची काकूळट करूं आनी आमची पदकां बगसून आमकां सस्नाच्या जिविताक पावों. प्रार्थया. सर्वेस्पर आमच्या बापा सांजुजे वाजाक परजळीत मागण्या आनी दुबलिकायची जिणी जिवन तुज्या परजेक देखी बरी जिविता मुखांतर साक्ष दिवंक फावो केल्ल्या पासत आमी तुका अर्गां दिता. आमी ताच्या पावलांनी चलोन मागण्याच्या आनी दुबलिकायच्या स्पिरितान नव्या जिणेची साल धरूंक फावो कर म्हूण आमी मागता. आमच्या सुमया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तू करू देव तुजे सवय पवित्र आत्मेच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता सस्नाच्या सस्नाक. धर्मदूतांच्या कृत्या पुस्तकांतले वाचप. तवळ धर्मदूतांनी आनी मालगड्यांनी सगळे सभेचे अनुमतेन थोडे प्रतिनिधी विंचून काडले आनी पाऊल आनी बार्नबास सांगता तांकां अंतियोकाक धाडचें म्हूण थारायलें. उपरांत भावा मोदें मुखेल म्हूण नांव वाडलेल्या दोगांक बार्सबास नांवाच्या जुदासाक आनी सिलासाक तांणी विंचून काडलें. तांचे मुखांत हे पत्र तांणी पाठयलें. धर्मदूत आनी मालगडे तुमचे भाव अंतियोकांतल्या सिरियांतल्या सिलिसियांतल्या आनी जुदेव न्हय आसलेल्या भावांक नामान धाडटा. आमचे मदल्या थोड्यांनी आपले शिकवणेन तुमकां असमाधान केलां आनी तुमची मनां घसपडायल्यान म्हूण आमी आयकलां. अशें करूंक त्या जाणांक आमी कसलीच अनुमती दिवंक नातली. देखून आमी आतां सांगता मेळोवन थोड्यांक आमचे प्रतिनिधी म्हूण विंचून काडल्यात आनी आमच्या मोगाच्या बार्नबासा आनी पावला सांगता तुमचे सशी तांकां धाडचे म्हणून आमी निर्धार केला. पाऊल आनी बार्नबास आमच्या सुमया जेजू क्रिस्ताचे सेवेन आपलो जीव दिवंक सयत तयार आसलेले मनीस. आमी तुमकां पाठयता ते मनीस जुदास आनी सिलास. ही आमी बरपेनिशी घाल्ली तीन नियमां तोंडा उतरान तुमकां कळीत करतले. बोंब्यांक बली म्हूण अर्पिल्लें कसलेंय तुमी खायनाये. रगत आसलेले वा गोमटी चिडून मारलेल्यांचे मांस खायनाये आनी व्याभिचार सुकयचे. ह्या गरजेच्या नियमा भायर तुमचेर दुसरें कसलेंच वजें घालचें न्हय म्हूण पवित्र आत्म्यान आनी आमी निर्णय केला. ह्या संगतींत तुमी अलग रावशात जाल्यार तुमचे सगळें तुमच्या बऱ्याकच पडटलें. आदेवस. अशें ते प्रतिनिधी अंतियोकाक गेले आनी थंय आख्या भोंवरत्यांची जमत आपोवन तें पत्र तांणी तांकां दिलें. देवाचें उतर हें. श्लोक. परसा मुखार सर्वेस्परा हांव तुका वखणटलो. परसा मुखार सर्वेस्परा हांव तुका वखणटलो. म्हजें काळीज तयार आसा सर्वेस्परा, म्हजें काळीज तयार आसा. गितां गावन तुका वखणूंक तयार जालां.
ऊट म्हज्या आत्म्या जागो जा वियोल विन्यानी जागी जाया वय फांत्याक हांव उठयतां श्लोक परजा मुखार सर्वेस्परा हांव तुका वखणटलो परजा मुखार सर्वेस्परा हांव तुका वखणटलो राष्ट्रा मदें तुका हसयतलो कित्याक मळबातींतलो उंच तुजो मोग कुपां पर्यंत पावता तुजे विश्वासीपण देवा ऊट आनी अंतराळा वयर उबो जा सगळे प्रितुमेर फांकू तुजी महिमा श्लोक परजा मुखार सर्वेस्परा हांव तुका वखणटलो उद्गार हालेलुया 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 तुमकां हांव इश्ट म्हणटा सोमे कित्याक म्हज्या बापातावन हांवें आयकल्लें सकळ हांव तुमकां कळीत केलां हालेलुया 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 सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं तुमचे सवे आसूं जुवां प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता महिमा तुका येसुम्या त्यावेळी जेजू आपल्या शिष्या लागीं म्हणालो हो म्हजो उपादेश हांवें तुमचो मोग केलो तसो तुमी एकामेकाचो मोग करीजे आपल्या इश्टा पासत आपलो जीव दिवचे प्रास व्हरतो मोग दुसरो ना हांवें तुमकां फर्मायिल्लें तुमी करशात जाल्यार तुमी म्हजे इश्ट जातल्यात ह्या फुडें हांव तुमकां साकर म्हणना कित्याक साकराक आपलो धनी कितें करता म्हणलें कळीत आसना पूण हांव तुमकां इश्ट म्हणटा कित्याक म्हज्या बापातावन हांवें आयकलें सक्कड हांवें तुमकां कळीत केलां तुमी म्हाका विंचून काडूंक ना हांवें तुमकां विंचून काडल्यात तुमी भायर सरून वचून फळ दिजे उरचे तसलें फळ दिजे म्हूण हांवें तुमकां नेमल्यात अशें म्हज्या नांवान बापा लागीं तुमी मागता तें सगळें तो तुमकां दितलो हो म्हजो उपादेश तुमी एकामेकाचो मोग करा देवाची उतर हे वखणी तुका क्रिस्ता मोगाच्या इश्टानो आयच्या सुवार्तेंत जेजू एक नवो उपादेश आमचे मुखार दवरता आनी ते जावन आसा तुमी एकामेकाचो मोग करीजे पूण कशें मोग करीजे जेजूची उतरां आसात हांवें तुमचो मोग केलो तसो तुमी एकामेकाचो मोग करीजे देखून मोग करच्यांत वा मोग विशयांत उल्लेख करता आसतना आमी एकामेकाचो मोग करना म्हणून अर्थ न्ही आमी एकामेकाचो मोग करता पूण मनशा चिंतपाचो मोग आनी जेजूचो मोग हाचे मदें एक व्हडलो तफावत आसा डिफरन्स आसा तें आज आमी समजोवचें प्रयत्न करया आमी जुवांच्या वांजेलाची वाचपां ह्या दिसांनी आयकून आसा आनी प्रत्येक करून आमी फाटल्या दिसा तावन 12व्या-13व्या अध्यायातल्या उपरांतलें शिकोवण आमकां लंब शिकोवण जेजूची विविध हंतांनी आमकां आयकूंक मेळटा जुवांचो वांजेल 2 विंगडांनी करयेत पयलो विंगड पयल्या अध्याय तावन 12व्या अध्याय मसारे त्या बुकाक आमी बूक ऑफ सायन्स म्हणटा सायन्स म्हणल्यार दाखल्यांची पुस्तकां म्हणल्यार जेजू त्या सगळ्या 12 अध्यायांनी 7 विशेष गणितां आपुणूच मेस्साया म्हणलें 7 लोकांनी जाणा जावच्या खातीर एक दाखले कशें दिता काना शारांतल्या लग्नाच्या गणितां तावन लाजरासाक जिवांत उठोवच्या म्हणसर ही गणितां आमकां 7 गणितां मेळटात पूण ताच्या उपरांत कितें आसा 13व्या अध्याय तावन निमाण्या अध्याय म्हणसर जेजू खंयचेय आजाप करिना पूण केवल 5 अध्याय एक विशेष शिकोवण म्हणले बरी आमचे मुखार दवरता आनी 18व्या अध्याय तावन जेजूचे कश्टा मरणांची घडी आराम जाता आनी अशें जुवांव हे 2 वांटे सेकंड बूक ताका दुसऱ्या वांट्याक आमी बूक ऑफ ग्लोरी वा वैभवाचो बूक म्हणटात आतां ह्या बुकांनी आमकां कितें वाचूंक मेळटा 13व्या अध्यायांत जेजू एक करणी आपल्या आपोस्तलांत करता आनी ती करणी जावन आसली आपल्या आपोस्तलांचे पांय धुवचे आमकां कळीत आसा जेजून केदल आपोस्तलांचे पांय धुले म्हणलें आनी तें जावन आसा निमाण्या जेवणाचो संभ्रम तीग वांजेलिस्त पयले तेग वांजेलिस्त आमकां जेजूच्या निमाण्या जेवणाचो संभ्रम त्या दिसा आनी त्या घरांत जालें आनी तें एक जेवण कशें म्हणलें ताणें आसा केलें
एक पास्काचें जेवण म्हणले बरें आसा केलें. त्या जेवणाच्या मदेंगात तो उठलो, आपणाचो वयलो दोगलो ताणें काडलो, एक शालो पेंगटाक बांदलो आनी ताचे उपरांत आपल्या आपोस्तलांचे पांय धुले आनी ताचे उपरांत तोच दोगलो ताणें पाटींग घालो आनी आपल्या आपोस्तलां सांगता जेवण ताणें मुखार सून व्हेलें. अशें ते तिग इवांजेलिस्ट पांय धुवची करणी त्या जेवणा मदलो एक ल्हानशें गडीत म्हणले बरें पिंतरायतात. पूण जुआंव त्या एका प्रमुख गणिताक एक विशेष महत्व दिता. कित्याक जेजून मुखार दिवची सगळी शिकवण त्या एका करणे मरिफात आरंभ जाता. देखून 13व्या अध्यायाच्या सुरवेर जेजून आपल्या आपोस्तलांचे पांय धुले आनी ताच्या उपरांत एक लांब शर्माव वा एक लांब शिकवण म्हणले बरी 5 अध्यायाची लांब शिकवण जेजू दवरता. आनी 13व्या अध्यायाच्या निमाणे जेजूची उतरां वा शिकवण जावन आसली, तुमी एक नवो उपादेश हांव तुमकां दिता, एकामेकाचो मोग करा. परत्यान 15व्या अध्यायान ती जेजू तेंच म्हणटा, हांवें तुमचो मोग केलो तसो तुमी एकामेकाचो मोग करा. तर मोगाचे इश्टानो, जेजूचो मोग कसलो? आतां जेजून एकामेकाचो मोग केलो म्हणटा आसतना वा मोग करा म्हणून एक आदेश दिता म्हणटा आसतना जेजून हो आदेश नवोचो दिल्लो न्ही. कित्याक लेवी शास्त्रग्रंथ 19:18 आमकां जसो तसो तुजो करताय तसो तुज्या पेल्याचो मोग कर हो आदेश पयलें तावन पोरण्या सोल्ल्या तसो आदेश जेजून दिलो. पूण जेजू आमकां हांवें तुमचो मोग केलो तसो तुमी एकामेकाचो मोग करा म्हणून सांगता. तर जेजूचो मोग कसलो, काल डिफरन्स तांतू तें आज आमी समजोवचे प्रयत्न करया. वांजेलाकच आमी पाटींग गेल्या, वांजेलाच्या सन्निवेशांत आमी आसा जाल्यार आमी जेजूच्या मोगाचे थोडी लक्षणां पळोवंक शकता. पयलें ताणें ताच्या आपोस्तलांचे पांय धुले. आपोस्तलांचे पांय धुता आसतना त्या आपोस्तलांच्या सांगता म्हळ्यार 12 जण सांगत आसले, थंय तर जुदासी थंयसरच आसलो. ताका जेजू कळीत आसलें थोड्याच वेळान हो उठोवन वेता, तो आनी एका पंगडा सांगता शिरवता, 30 नाण्यांक आपल्या मेस्त्रीक तो विकता, ताचे मरिफात म्हाका कुर्साचें मरण फावो जाता. जेजूक स्पश्ट कळीत आसलें, पूण जाल्यारय जेजू ते खंयचेय मतीन दवरना. तो ताचो आपोस्तल विंचलोलो म्हणलें ताका कळीत आसलें आनी जेजू वचून ताचे पांय धुता आनी ह्या मरिफात हांवें तुमचो मोग केलो तसो तुमी एकामेकाचो मोग करूंक जाय. घात केल्ल्या अविश्वासी जाल्ल्या व्यक्तीचेय पांय धुवचोय देवाचो मोग, त्या देवाच्या मोगांत आटापणी आसा. आपणाक शिक्षा दिवन आसच्या वा शिक्षा दिवल्ल्या त्या शिपायांक ताणें बोक्साणें दिवच्या मुखांतर ताणें तो मोग उक्त्यान दाखयलो. हांवें तुमचो मोग केलो तसो तुमी एकामेकाचो मोग करूंक जाय. कुर्सार कळटना जेजून बापा तांकां बक्षी म्हणल्या उतराकाल, ताका कसलिल्ल्या, ताका गाय केल्ल्या, ताचे वस्तूर काडिल्ल्या, ताका किळे मारिल्ल्या हर एकल्यांक ताणें एकाच उतरांनी संपूर्ण बोक्साणें दिलें. हांवें तुमचो मोग केलो तसो तुमी एकामेकाचो मोग करूंक जाय. जिवन जाले उपरांत तिबेरिया सरोवराच्या वेळेर जेजू आपल्या आपोस्तलांक दिश्टीक पडटा 3रे फावटी आनी ह्या वेळार पेद्रो आनी ताचे सांगाती सगळें सोडून जेजूचें मिसांव तें कितें सगळें सोड तिबेरिया सरोवराक मासली धरून गेल्ले आनी थंय तावन पाटी येता आसतना वेळेर जेजू जिवंत क्रिस्तुबा आसलो आनी जेजू तांकां म्हणालो इश्टानो हो शब्द तांकां म्हणालो. आतां कित्याक हो शब्द प्रामुख्य येता? कित्याक म्हळ्यार तेत्त आपोस्तल जेजूक धरतना दावुरले, 3 फावटी नेगार केल्ले, दुबावलोलो तोमास, सगळे तेत्त मनीस. पूण जेजू तांकां घात केल्ल्यानो, अन्याय केल्ल्यानो, म्हाका पोळण दावुरल्यानो ते शब्द वापरना बगार इश्टानो म्हणून सांगता. आनी ह्या मरिफात हांवें तुमचो मोग केलो तसो तुमी एकामेकाचो मोग करूंक जाय. मोगाच्या इश्टानो, मोगाची संपूर्णता जेजू थंय दिसून येता आनी देखून जेजून ताचो आदेश स्पश्ट आसा, मोग करा. कशें? मनशांच्या चिंतपा बरी न्ही, हांवें तुमचो मोग केलो तसो तुमी एकामेकाचो मोग करूंक जाय. देखून मोगाचे इश्टानो, आमच्या दिसपट्ट्या जिवितांत तसलो मोग करचें प्रयत्न आमी करूंक जाय. म्हजो एक लागशिल्लो इश्ट, ताका एक पिडा आयली, कठीण पिडा आयली. तो ताच्या हांतुरणार न्हिदोन आशिल्लो तो आनी ह्या वेळार आपणाच्या आवय लागीं ते दूख आनी सांगून आसतालो. पूण बापाय लागीं बापा इल्लो स्ट्रिक्ट मनीस, बापाय लागीं चड लागशिल्ली संबंद आसलो जाल्यार तो स्ट्रिक्ट आसलो देखून तोलो संबंद ताच्या बापाय लागीं ताका नातलो. पूण गौरव आसलो, पूण तितले उलोवणें तोलो संबंद नातलो. पूण एक दीस तो ताच्या पिडे वरवीं हांतोळा न्हिदोन आसलो, ताका राती सारकी न्हीद पडली ना.
सकाळींचे चडार एक 3-3:30 जाताना ताका न्हीद पडले ना देखून ताच्या हांतुळणार तावन तो उठोवन भायर ताच्या कुडातावन भायर येता. ताच्या कुडातावन भायर येता आसतना ताणें एक दृश्य अशें पळयलें. ताचो बापूय त्या सकाळींच्या 3:30 वरार घरच्या आल्तारी मुखार दिंबियांनी पडून हात उबारून मागणें करनासलो. हें दृश्य तो पळयलेंच ताच्या कुडा भितर तो गेलो. सकाळीं उठलेंच आपल्या आवयला घेवन विचारता, मम्मी काल राती हांवें पप्पाक सकाळीं 3:30 वरार दिंबियांनी पडून आल्तारी मुखार मागणें करचें पळयलें, काल्या खातीर तो मागणें करनासा. आनी तो आवय म्हणाली की तुज्या बऱ्या भलायके खातीर, तुज्या बऱ्या भलायके खातीर. मगाच्या इश्टानो मोग म्हणल्यार हो, मोग म्हणल्यार न्ही उतरांचो बगार करण्यांचो. जेजूनी तो करण्यांचो मोग ताच्या जिवितांत दाखयला. म्हज्या आनी तुज्या जिवितांत ती जेजूचो मोग वा जेजू बरी मोग करचें प्रयत्न करूंक जाय. घात केल्ल्याचेय ताणें पांय धुले, कसतेल्ल्यांकीय ताणें बक्षिलें, आपोस्तलांक ताणें इश्टानो म्हणून आपयलें. तो मोग एका मेट वयर वेता. दॅट लव दॅट वी आर इन नीड ऑफ. आज तसलो मोग करचें प्रयत्न करूंक स्वामी आमकां आशिर्वाद दिवं. आमेन. कोये बापा भेटयता वास्तुका स्वीकार करे बापा. उंड्या वैरा संगी भेटयता विरेणी मानून तुगे ये बापा. स्वीकार स्वीकार कर बापा. काणीक मोगान दिदां तुका आशीर्वादीत मोगान तुझ्या देव जीवन आमचें नंदन कर. आशीर्वादीत मोगान तुझ्या देव जीवन आमचें नंदन कर. म्हज्या मगाचनो आमी बेटोवचें बलिदान सर्वेस्परा देवा बापाक मानता तसलें जावच्याक आमी मागया. हे तुमच्या हातांतले बलिदान आपल्या मनाकने महिमेक आमच्या आणि एके पवित्र सभेच्या दावाक सर्वेस्पोर मानून घेऊ. सृष्टीच्या रचणारा सर मनशांच्या तारोका आपले परजे खातीर सांजुजे वाजन कतकतीत मोगान भेटयलेले मागणे आनी कालतेपणाचे सादें जिवीत तुका भोवमान वालें. ह्या सुशेगून आमच्या काळजांत वाडय. नितळ निर्मळ काळजांनी ह्या पवित्र जेवणांत वांटो घेवंक आमकां फावो कर. तुज्या पुता जेजूचें नांवें. आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सोवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमीन. सर्वेस्परांतय उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया. वयशामी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा सर पदवेदर आनी सासनाच्या देवा सर्व काळी आनी सर्व तै जेजू क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो कायदो निती सोनी आमच्या फायद्यासो. संतोष बरीत काळजाच्या उमाळ्यांनी तुज्या सेवाका सांजुजे वाजपासोत आमी तुका दिन वासता. बावाडताच्या आनी मागण्याच्या उसवाडान तुज्या पुता जेजू क्रिस्ताचो सांगात सोडून कालतेपणाच्या आनी दुबळेकायच्या स्पिरितान जिवन तुवें ताका पवित्र सभेचो रक्षण जावन फावो केलोय. हें ताचें देखी बरीत जिवीत आमचे काळजां क्रिस्ताच्या मोगान जळयता आनी ताच्या मागण्याच्या धर्मान आमकां सर्गींचो आदार दिता. देखून वर्णूंक नजो जाल्ल्या आनंदान सर्गींच्या सरदुतां भक्तां संगाती तांणी सगळ्या तुज्या रस्त्या बराबर व्हडा उल्हासान तुजी स्तुती गायता. जय जय सर्वेस्पराचे नावे येता ताकाचे सर्गी तुका जय जय.
बापा करोस तूं पवित्र तुंच सगळ्या पवित्रपणाची जर तुझ्या पवित्र आत्म्याक धाडोनी देणी पवित्र कर म्हण आमी मागता जावन ती आमकां आमच्या सम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगात आपलेच कुशीन कश्ट मरण सोसूंक वेच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो तुका आदीन वासून तो मोडलो आपल्या शिसांक तो दिलो आनी म्हळें हो तुमी सुमेस्त घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे पासून समर्पणची. तेच परीच्या वाण जाता आसतना काल्स घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो आपल्या शिसांक ती दिली आनी म्हळें तुमी सुमेस्त घेयात आनी हांतलें पियेयात ती म्हज्या रक्ताची काल्स नव्या आनी सासणी कराराचे हें रगात पदकांचें बक्षाने मेळच्याक तुमचे पासून आनी सुमेस्त मनशा पासून ते वारोवतलें हें म्हज्या उगडासा करात. भवडत सुगट परगटुया सोम्या जेजू तुझे मरण आम्ही समारंभता तुझे पुनर्जीवन पण आम्ही परगटता तुझ्या येण्याक सोम्या जेजू बापा जेजूच्या मरणास आनी जिवानपणास आमी भक्तीपणे उगडास करता व जिविता सुवंडो आनी सोडवणेची काल्स तुका समर्पिता तुजे मुखार येवंक तुका अर्गां दिवंक आमकां फावो केली देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवतले आमी सुमेस्तांक पवित्रत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा अख्खे प्रितमेचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी लियांव आमच्या भगवान बापा पिटर पावल आमच्या गवळी बापा आनी सगळ्या हेज्या की वर्गा बराबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनर्जीवनपणाचो बरवसो धरून मेल्यान त्या आमच्या बाबा भयणीची काकुळट कर तांकां आनी तुजे इश्टगतेन मेल्ल्या सुमेस्तांक तुजें परजळीत मुखामोळ पळोवंक फावो कर आमा सुमेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकुवार मुरये देवाचे माये सांगाती बगेवन झुजे ती सोपती बगेवन धर्मदूत बगेवन झुजे वाज आनी सर्व काळी तुका मानवल्या त्या सगळ्या भक्तां बराबर सासनाच्या सुखांत आमकां वांटो दी तांच्या सांगाता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं त्याच जेजू सांगाता त्याच जेजू थंय पवित्रत्मेच्या एकपणान सर्पोद्वेदार बापा सर्वंदनानी वैभव तुका ससनाच्या ससनाक. जेजून आमकां शिकयलेले मागणे आमी सांगता म्हणया आमच्या बापा सर्गींच्या तुजे नांव पवित्र तुजे राज आमकां ये तुजी खुशी सरकार जाता तशी संवसारांत जा आमचो दिसपट्टो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे सुकलेल्या बक्षिता तशी आमची पातकां बगस आनी आमकां ताळणेन पडोवन दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सर वायटा विघ्नातावन पिडेशिडेतावन आमा सुमेस्तांक तो राखून वर ह्या जिवितांत स्वस्थ काय आमकां दी सर्गींचें बाग आनी आमच्या सुरवंदरा जेजू क्रिस्ताची येणे बरोवशान त्रेकतेल्यांक आमकां तुजे उदार काकुतीन सर्व पातकांतली सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय. कित्याक रजवट की पदवी आनी महिमा तुजी ससनाच्या सुम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदूतांक म्हणलें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमची पातकांत पळय नाका पूण आमी सुमेस्तांच्या बवडताचेर तुजी दिश्ट घाल तुजे कुशे प्रमाणे आमकां शांती समाधान दी आनी तुज्या मोगान सांबाळ तुजे तांणी राजोड चलयताय ससनाच्या ससनाक. जिवन क्रिस्ताचें शांती समाधान सदांकाळ तुमचे सोवे आसूं मोगा सुगुर्त सावन एकामेकाक शांती दिवया.
देवाचे शेळये संसाराचे पाप काडटले आमची काकुळट कर. देवाचे शेळये संसाराचे पाप काडटले आमची काकुळट कर. देवाचे शेळये संसाराचे पाप काडटले आमकां शांती दी. मोगचनो हो जावन आसा जेसू क्रिस्त देवाची शेळी संसाराचे पाप काडटा ती ताच्या जेवणाक आमकां आपण लाभला आमी सर्व सुभागी. सुम्या तुवें आमचे भितरचे म्हाका पळोवना पूण तुज्या उतरांनीच म्हाका भलायकी मेळटली. क्रिस्तची कूड आनी रगत आमकां ससनाच्या जिविताक सांबाळ. पानांको 158 158. देवा आमच्या सर्गींच्या बापा या बगे दिसा तुज्या आपणाक पळव दिना इल्ल्या तुज्या भुरग्यांक
तुझ्या पुताच्या कुडी रक्ताच्या जेवणात दोस केल्ल्या पासत आम्ही तुका अर्गां दिता. आम्ही सवल्या सर्गींच्या जेवणा वरवीं तुझे कोटांत जियोंची तान आमच्या काळजांत सडय. सांजुजे वाजाच्या परजळीत शिकवण्याने देखी वरवीं तुझ्या पुता जेजू क्रिस्ताची बरी खबर परगटोवंक आमकां कृपा दी. हें आमी मागता तुझ्या पुता जेजूचे नांवें. सर्वेस्पर तुमची सवय आसूं. तुमचे सवय आसूं. संभ्रमीक आशिर्वाद सोडूंक तुमचे तकल्यो बगाया. सर पदवेदार देव दयाळायन तुमचेर आशिर्वाद घालूं आनी तुमकां सर वायटा विघ्नांतले निवारूं. दैवीक शब्दाच्या उजवाडा वरवीं तुमकां बावडटान बरवशान आनी मोगान तो बरो आनी तुमची कुटुंबाची बऱ्या करणांनी सफळ करूं. शांती समाधानाच्या वाटेर तुमची पावलां सांबाळून बापाची कुशे प्रमाणे चलोवंक आनी अशें सर्गींच्या सुखाक पावोवन तुमकां फावो करूं. आनी सर्व पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालूं. वसुनेयात क्रिस्ताचे शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. देवाचे उपकार. देखन बसया. मोगाचनो ह्या पूण थळार सांजेचे वाज बापा मुखांतरे बरेपण जोडूंक आयिल्ल्या तुमकां सर्वांक आमी भेटयल्ले सर इरादे सुफळ जावन दीत म्हणलें आमचें मागणें जावन आसा. आयच्या दिसाचें भक्तीपण चलोवन वेल्ले जावन आसात. मनात एक बाब रोशन दिकुन्ना प्रस्तुत आमच्या मंगळूर DSAच्या YCS संघटनाचे डिरेक्टर ते जावन आसात. मोगाळ याजक बापानो तुमी आमकां आराधना मुखांतर जेजू सवें थोडो वेळ सांगातपण दिलें. मीस आनी देवाच्या उतराच्या नियाळा मुखांतर आमच्या भक्तीपणाक तुमी आमकां आदार दिला. सर भक्तिकाच्या नांवी तशेंच हांगासर आसच्या पाद्र्याबांच्या नांवी तुमकां आमी देव बरें करूं म्हणटा आनी तुमच्या मिसावान तुमकां बरें मागता. थँक्यू फादर. कुमसाराक सांगातपण दिल्ले जावन आसात. फरांगी पेटे कॉवेंताचे याजक बाब दिलराज तशें फादर मनोहर तांच्या एका याजकाचे मरण जालां देखून ते मिसाक रावनात. तांकां ह्या संदर्भी देव बरें करूं म्हणटा. कांताराचें मुखेलपण घेतिल्ल्या मनेस सायमन पायस आनी ताका सांगात दिल्ल्यांक व्हिडिओ रेकॉर्डिंग करच्या मनेस लायनल आनी तें डिवायन वर्ड चॅनलार प्रसार करच्या मालक मनेस स्टीफन मेंडीस आनी ताच्या सर सिब्बंदीक आमी देव बरें करूं म्हणटा. सांजेचे वाजो बापा मुखांतर देवाची आशिर्वादा तुमचेर मागता. मोगाचे सेवेरुपी रांदपाचें मुखेलपण घेतिल्ल्या सांत थॉमस इरा वाड्याकारांक देव बरें करूं म्हणटा आसतना सांजेचे वाज बापा मुखार देवाची आशिर्वादा ह्या सुमेश तांचेर आमी मागता. येवच्या शुक्रारा दिसा मोगाची सभा समादे तेरेजा कणतूर कुटाताचे वाड्याकारांक जावन आसा. हांगासर स रितींनी सभा दिल्ल्या आनी दिवच्या इगर झाडून पुसून नितळ करच्या आनी ह्या पावसाच्या दिसांनी तेणें उदक पडलें तें पुसून आमकां मिसाक तयार करच्या. मिसाक स रितीचे तयारी करच्या. दान मिसांक घेवन कुमक करच्या. स्टॉल पळोवच्या. मिसा वेळार वाचप आसच्या. काणी जमो करच्या. दाना रुपी पुण्यक्षेत्राच्या बरेपणाक कुमक करच्या आनी विविध रितींनी हाताक हात दिवन वावर करच्या. सांजेचे वाज बापाच्या सर भक्तिकांक आनी सर्वांक सांजेचे वाज बापा मुखांतर देवाची आशिर्वाद आमी मागता. तुमच्या बऱ्या मनाक तुमकां सर्वांक देव बरें करूं. सकाळींचे पावस दिसल्यार मोन केल्ली तुमी सकड हांगासर पावल्यात आनी तुमच्या त्या बऱ्या मनाक जेजेवाज बाप तुमकां आशिर्वादीत करून दी. तुमचें कितें पळय चिंतून आयिल्ल्यात पाटी वेता आसतना ह्या मुखल्या दिसांनी तें तुमकां मेळचें तसलें जाता म्हणल्यार त्या बरवशांत तुमी तुमच्या घरांनी वेचें. कळवणी भलायकेची तपासणी करच्याक फादर मुल्लर होमिओपॅथी हॉस्पिटलाचे दाखतेर थंयसर आसात. ताचो तुमी फायदो जोडचो. हर एका शुक्रारा 10 वरां तेर्स कुमसाराम 10:30 वरां आराधन मीस 9 आनी सर भक्तिकांक जेवण. हप्त्यामध्ये पुनशेत उक्ते आसा. धार्मीक वस्तू खातीर स्टॉल उक्ते आसा. तुमकां मिसा ह्या दान दिवंक आसा तर थंयसर दफ्तरान तुमी दिवी येता. मोगाचेनो परच्या शनवारा 17 तारीखेर हांगासर ह्या पवित्र थळार मुडीप फिरगजेक आयिल्लो पयलो विगार बाप
ऑल्विन डिकुन्ना ताच्या मुखेलपणार हांगासर सुमार 350 वर्सां आदीं घडिल्लें घडीत थंयसर ताचें म्हत्व समजून भक्तीपण सुरू करून पोरमेयांच्या 17 तारीखेर 25 वर्सांचो जुबलेव हांगासर आचरण केलो. जुबलेवाक येनातल्यांनी थंयसर पळय थोडी शामियानांनी थंयसर दवरल्यात, कित्याक हें वर्स डिसेंबर अखेर जाता आसतना हो जुबलेव संपोवंक आसा. कित्याक कार्दिनल फिलिप नेरी फेरावो येवंक आसले आनी आमकां कळीत आसा पापसेबाच्या चुनावांत ह्या आनी ताका हुद्द्यार बसयता आसतना तो सगळ्या एशियाक पयलो तशेंच CBCIचो प्रेसिडेंट जाल्ल्या वरवीं ताका थंयसर आवाजें पडलें आनी हांगासर ताका येवंक जावना. पूण ह्या आमी हो जुबलेव अखेर करच्या संदर्भी तो येतलो म्हणली आनी ताका आपयचें म्हणली आमची आशा, तशें येतलो म्हणली आमची पातयणी. देखून सांगातपण दिल्ल्या तुमकां समेस्तांक देव बरें करूं म्हणटा. मोगाच्यानो आमच्या मदें हांगासर SVD मेळावचो पाद्र्या फादर लॉरेन्स फेर्नांडीस पयस ताचें मिसांव हांवें विचारूं ना, पूण गांवान बेळ्ळूरचो, कित्याक तो उडास म्हाका आसा. सुमार 40 आनी 4 वर्सां आदीं आमी आयताराचे थंयसर ब्रदर जावन वेतालो फादर ओजवल्ड लासरादो थंयसर आसतना. आनी आतां हांगासर त्या पिरगजेतान पाद्र्या बायला पाद्र्या बनो तुमकां सर्व भक्तिकांच्या नांवी हांव बरो येवकार मागता. तशेंच खंयसरी तुमचें मिसांव जाता SVD खंयसर आसात म्हूण सोदून काडूंक जायना. जेजुईतांचे संस्थे कळनात खंय, तांचे योजना समजनात खंय, पूण हे SVDचे खंयसर पावल्यात की म्हूण सोदून काडूंक जायना. खंयसरी तुमी आसल्यार तुमचें मिसांव बरें जावं दी आनी सांगाताच रजेर तुमी येता आसतना ह्या जुजेवाज बापाचें मार्गदर्शन घेवन तो खाली पांयान चल्लो खंय, पूण खाली पांयान आजकाल आमकां चलोवंक जायना. आतांचे फातर बारी चुटियात ते लागल्यार बुराकत जातात. देखून व्हडें घालून आमी चलता जाल्यार आमचें मिसांव देवाक मेसोवचें जावं दी म्हणल्यार अशें समें फादर तुमकां फादर लॉरेन्स तुमकां सर भक्तिकांच्याय नांवी बरो येवकार. तशें बरें तुमच्या मिसांवांक जैत आमी मागता. तशेंच नवो पाद्र्याब जावन आयिल्लो मिसाच्या सुरवेर आमी आपोवणें दिलें, कित्याक आतां नवें ताका करूंक सांगलां. आनी मुखार म्हज्या सांगाता तोय आसा. आज पयल्या पोटी ताणें पळोवचें. देखून तुमकां कर म्हणल्यार घुस्पडूं नजो निंगी सुरवेर काजार जावन येयल्ले सून कालें आपणूक बी येता खंय सासूमाई मुखार. ह्या सासूमाई पुरपुरची ही गुत्तू ना. देखून थोड्या पटी आसता, पूण हांगासर तसलें कांय ना. कित्याक सुमार 13 वर्सां आदीं ताका सेमिनेरी हांवें पायिल्लो आनी तो पयल्लो पाद्र्याब जावन हांगासरच आयला. पळय जुजेवाजाची येवजण कोण ना, कित्याक हांगासर ताची सेवा ताचो वावर आनी हें सगळें बरें जावं दी म्हणल्यार आमचें मागणें जावन आसा. पाद्र्याबा परत सक्कड हांगासर पावल्यात ह्या भक्तिकांच्या नांवी तुमकां बरो येवकार मागता. फादर विकास पिरेरा गांवान हॉस्पेटचो. मुखल्या दिसांनी हांव आसल्यार नातल्यार म्हजे सवे सांगातपण हांगासर ते दिवंक आसात. मोगाच्यान ह्या पुणतळाच्या बरेपणाक तशें जेवणाक हांगासर आयिल्ल्यांनी कुमोक दिवची एक बरी संप्रदाय आसा. तुमचें बऱ्या मनाक आमी उपकारी काळजान देव बरें करूं म्हणटा आसतना आदल्या हप्त्यान दिल्ली ती घरा रावन आयकतात, पूण आतां कोणी दान दिल्ली आसा जाल्यार मुखार येया. आज मीस पेटयल्ल्या याजकातावन मनाची वात तुमी घेवंक आसतली. देखून थोडे पटी मीस जाल्ल्या उपरांत दिल्ली आसा जाल्यार कांय धाकशे नाकात. तुमचें नांव म्हूण काडलें जाल्यार तुमचें नांव आयकल्यार पुरो उठोन येया. जेवणा खातीर कुमक दिल्ली विक्टर जोझफ डिसोजा अद्यापाडी 1000 रुपये, मगदलेन वेगस पुत्तूर 500 रुपये, प्रकाश फेर्नांडीस कुप्पे पदाव 500 रुपये, एंटनी सविता पिरेरा गोवा 12,500 रुपये, अनिल मोंतेरो मिया पदाव 500 रुपये, लुईस तावरो मुंडकूर 1,150 रुपये, आशा प्रिया डिसोजा वग्गा 50 किलो तांदूळ दिला. तशेंच ह्या पुणतळाच्या बरेपणा खातीर दान दिल्ली अंटोनिटा फेर्नांडीस गोवा 500 रुपये, जमीना ओलिवेरा गोवा 500 रुपये, रॉकी फेर्नांडीस गोवा 1,000 रुपये, विनिशा डिसोजा मोडंका 1000 रुपये, बेनेडिक्टा डिसोजा इगर्जेवडो मुडीपू 1,000 रुपये, आलिस फेर्नांडीस काशिया 500 रुपये, नाव नाका कुलशेकर 1,000 रुपये, नोएल रोड्रिगस आमेबल 5,000 रुपये, नाव नाका म्हणून पाणीर 1,000 रुपये,
नाव नाका म्हणून बॉम्बे 2000 रुपये. जोझफ प्रफुल्ला फेर्नांडीस बारकूर 2500 रुपये. रॉबर्ट डिसोजा आग्रार 30,000 रुपये. अरुण डिसोजा आणि कुटाम कुलशेखर 5,000 रुपये. दान दिल्ल्या सर्व दानीक हांवें फकत तुमच्या सगळ्यांच्या नांवी देव बरें करूं म्हणचें. पूण जें कितें तुमी दिलां जुजेवाज बापाच्या थळाक आनी तो तुमकां देवातावन आशिर्वादा खंडीजान फावो करता. परत समेस्तांच्या नांवी तुमकां देव बरें करूं. आतां ह्या नोवेनाक आमी आयती जावया. Zuzewas Baba, oglapani mantuka, kurpa magundi Baba, ignan sadinaka. देखून बसया. मुखेशान जुजेवाज बापाच्या पांयांतळी आयिल्ली ते सवा सबार आसात. थोडी म्हाका वाचूंक जाल्यांत थोडी वाचूंक जायनात. थोड्यांची भास आमकां समजना पूण जुजेवाजाक समजता. तांच्या काळजाची बोगणां ताणें घाल्यांत देखून सुमार मुस्तात तांतू ही सगळीं जुजेवाज बापाक दिल्ली. देखून ताच्या पांयांतळी हांव दवरतां. मुखेशानो जुजेवाज बापा लागीं मागलो उपकार मेळिल्ल्या खातीर अर्गां पटयल्यात. सर्व पिड्याशिड्यांतले कश्टांवारांतले राखून व्हेल्ल्या खातीर अर्गां. विशेष गरजा खातीर मागल्लें आनी तो उपकार मेळ्ळा ताका अर्गां. बऱ्या कामा खातीर फाटल्या सबार दिसांतून मागून आसलें बरें काम मेळिल्ल्याक अर्गां. दोगांक मागलो उपकार फावो केल्ल्याक अर्गां पटयल्यात. पांयांचे खिळो जाल्लो आनी त्या खिळ्या खातीर गूण जावच्याक मागल्लें बरें जाल्ल्याक अर्गां पटयल्यात. काजाराचें कार्य बऱ्यान जाल्ल्याक अर्गां. बोरवेलांत बरें उदक मेळच्या खातीर मागल्लें बरें उदक मेळ्ळां. हर एका कश्टाकांत आनी राखून व्हेल्ल्या खातीर अर्गां. पिड्येंतलें राखून रिपोर्ट नॉर्मल आयिल्ल्या खातीर अर्गां दिल्यात. ते सवा दुबयांत बरें काम मेळोवंक. माटमत्रा विशयांत शिकोवन दिवच्या व्यक्तीच्या मतीक उजवाड मेळोवंक. वायटा विघ्नांतलें राखून व्हरच्याक. तोक्कोट्टूचो जागो बऱ्या मोलाक विकून वचोंक. परगांवांत आसले एकल्याक स्ट्रोक जावन हातापांयांक बॉल नातिल्ल्याक सारकें जावच्याक. एकल्याची सुकी खोंकली गूण जावच्याक. एकल्याचें पोरनें दांत वचून नवें दांत येवच्याक. एकल्याच्या आंगार आशिल्ली एलर्जी गूण जावच्याक. सेमिस्टर परीक्षा पास जावचे खातीर. आमाल पियेणें सोडूंक आनी पान गुडका खावचें सोडूंक 4गांक. मायग्रेन समस्या गूण जावन तकली फटाफट रावोंक 2गांक. बरी सैरीक मेळच्या खातीर 11 जाणांक. पाट हात पांय पेंगाट दूख दोंपराचे दूख गुमटी दूख गांठी दूख सबार आनी मागला. तशें थायरॉयड पॅरालीस गँग्रीन फिट्स गॅस्ट्रीक गूण जावंक. BP शुगर नॉर्मल जावंक सबार आनी मागल्लें आसा. 15 वर्साच्या चलयेक गर्भकोशांत आसचें सिस्ट आनी इन्फेक्शन ऑपरेशन आसतना गूण जावच्याक. एका भुरग्यान सुडाळ उलोवंक. सबार तेंपातावन पाटीर आशिल्ले गेड्डे गूण जावंक. कॅनडांत वेगीं आसच्या जड्याक तांकां PR मेळच्याक. दुबयचे नर्सिंग लायसन्स आनी विजा बेगीनच मेळच्याक. जाग्या खातीर कुटुंबांचे आनी दिवच्या दोशीत हांव राखूंक. कोर्ट केसीत हांव राखून व्हरूंक. काजार जावन 8 वर्सां जाल्ल्या एका काजरे जोड्या भुरग्याचे देणें फावो जावच्याक. काजार जावन 6 वर्सां जाल्ल्या जोड्या भुरग्याचें देणें लाभच्याक. एकल्याक बरी भलायकी आनी राग हट पयस जावच्याक. एकल्याक बरें काम आनी जिणे संगाती फावो जावच्याक. सबार वर्सांतून किडनी BP आनी पांयांच्या गांठी दुखीच्या समस्याक उळवळच्या. एकल्याक बरी भलायकी मेळोवंक. मांयची मोतीची विराराय उणी जावच्याक. परीक्षेंत बरे अंक काण पास जावंक. 4th सेमिस्टर परीक्षेंत बरे अंक काण पास जावच्याक. एकल्यान डिग्री शिकाप संपोवन बरो याजक जावच्या खातीर मागला. 4गांच्या घराचें काम बऱ्या तरान पंता पावोवंक. 6 वर्सांच्या चरक्या भुरग्यान सुडाळ उलोवंक. आस्तीचे समस्ये परिहार जावच्याक. 3 वर्सांच्या प्रायेच्या भुरग्यान सुडाळ उलोवंक जावच्याक. ऑस्ट्रियांत BSc नर्सिंग शिकच्या एकल्याक ह्याच म्हयन्यांत आसच्या सेमिस्टर एग्जामांक बरें करून शिकून बरें अंक काण पास जावच्याक. BSc नर्सिंग करचे एकल्याक मुखले शिकाम बरें करून करूंक करपा. एलर्जी शेळ खोंकली ताळो दूख ताप दोळे खुरजूंचे उणें जावंक आनी गूण जावंक सबार आनी मागला. भांगाराचें रीण आनी बँकाचें रीण बेगीनच फारीक करूंक तांक. जर्मनींत आसलें एकल्याचें काम परमनंट जावंक.
एकल्या सरकारी काम मेळोवंक आनी समस्या परिहार जावंक बापाय कुटुंबांत मोगान जियोंक आनी कुटुंबांत माया मोगान जिवन वायट संवय ताची पयस जावच्याक एकल्याच्या पांयांचे वेरिकोस गूण जावंक आनी थायरॉयड नॉर्मल जावंक शिकच्या सर भुरग्यांक शिकोवंक बरी मोत आनी उर्बा येवंक एकल्याचे रक्ताची एलर्जी गूण जावच्याक एकल्याक बेगीनचो विजा मेळोवन बरें काम मेळच्याक तेगांच्या घरांत शांती समाधान राज करूंक चौगांच्या मतींक समाधान मेळच्याक 8 जाणांक बरी भलायकी मेळच्याक CA परीक्षा बरयल्याचे रिजल्ट बेगीनच बरी येवच्याक 11 जाणांक बरी सैरीक मेळच्याक बरें काम मेळच्याक सबारांनी मागला 2 जाणांची एलर्जी गूण जावंक तोंडा भितर आनी ताळ्या भितर फडफडचे रावंक एकल्याक रीण आनी बँक लोन बेगीनच फावो करूंक जावच्या 2 जाणांचे फितीसपण माट मंत्रा पयस जावंक रीण दिल्ले पयशे बेगीनच फाटीं मेळच्याक सर भुरग्यांक बरी भलायकी मेळच्या खातीर एकल्याच्या जाग्याचे रेकॉर्ड सारकें जावंक एकल्याच्या मुताचे समस्ये परिहार जावंक एकल्याक नवें घर बांदूंक फावो जावच्याक परगांवांत आशिल्ल्या एकल्याचें काम वेच्या स्थितीर आसा ताका बरें काम मेळोवंक 2 जाणां विशेष गरजां खातीर मागतात आवय बापाय बरी भलायकी आनी एकामेका सोडदोडीन माया मोगान जियोंक कॅन्सर पिडा गूण जावंक आनी आर्थीक परिस्थिती सुदारण जावच्याक एका जोड्याक स्त्रीक आसचें कॅन्सर तशें दादल्याचें किडनीचे प्रॉब्लम गूण जावन तांकां बरी भलायकी मेळच्याक शिकच्या आनी परीक्षा बरोवच्या सर भुरग्यांक शिकोवंक मोत आनी परीक्षा बरी करून बरोवन बरे अंक काडूंक पेन्शन पेपर सारकें ना म्हूण फाटीं आयिल्लें सारकें जावन बेगीनचें पेन्शन मेळच्याक एकल्याच्या मुतवेक उजवाड मेळोवन ताणें पोटाक सारकें खाण घेवच्याक आवय बापाय सवें पुतान बऱ्यान मोगान चलच्या खातीर ताच्या मतीक उजवाड मेळच्याक दुबयांतलें बिझनेस बऱ्यान चलोवंक 6 जाणां ल्हान भुरग्यां बरी भलायकी मेळोवंक 2 थायरॉयड समस्ये गूण जावंक 2 शुगर नॉर्मल जावंक ह्या ते सवां खातीर आनी सांगाताच एका याजकाचें पाटीचें ऑपरेशन जावन तो आतां घरा आयला पूण ताका बरी भलायकी मेळोवन ताचें सेमिनरिस्तान शिकोवचें ताचें शिकोवची ताचें मिसांव बऱ्यान मुखारसून व्हरूंक गरज आसची भलायकी ताका मेळच्या खातीर ताणें मागोवंक सांगला आनी सांगाताच ह्या पुणतळाच्या बऱ्यापणा खातीर विविध रितींनी आदारसूंच्या सुदर्शाच्या हर एकल्याक हांगासर भक्तीपण चलोवच्या कुमसारा कुमो करच्या आनी विविध रितींनी आदार दिवच्या दिवंक आसच्या हर एकल्याक जुजेवाज बाप तांकां तांणी आशेवच्या सर संगतींनी आनी कितें आशेवन हांगासर आमी आयल्या एकामेका खातीर आमी मागतना जुजेवाज बाप आमकां हें बरेंपण दिता देखून दिंबेर पडया हात वयर करया एक आमच्या पायक नमान मरी आनंद बाप्पा हांगासर आयिल्ल्या सर भक्तिकांच्या बरेपणा खातीर आमी भेटवया तशेंच जावच्या नव्यानांक दिंबी घालूंक आमकां सांगता तर दिंबेर पडया कित्याक जुजेवाज बापान दिंबी घालून मागल्लें असर हें घडलें तुज्या म्हज्या जिवितांत दिंबेर पडून देवाक उलो मारता आसतना ह्या थळारी देव ताचें असर हें करता आमच्या बापा सर्गींच्या आनी आमी आमचे सुकलेले बक्षिता तशें आमचें पातकां बगोस आनी आमकां नमान मरे कृपेन भरलेले सोमी तुजे सांगाता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैवी फळ तुजे कुशीचें जेसू भगेवंती मरये देवाचे माये आमा बापयां खातीर विनाती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या काळीन आमेन महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक भगेवंतू जुजेवाजाची लदीन सोम्या काकुळत आमची कर क्रिस्ता काकुळत आमची कर क्रिस्ता आयक आमकां क्रिस्ता दयान आयक आमकां सर्गींच्या देवा बापा देवा पुता संवसाराच्या थारोका देवा पवित्र आत्म्या सांतेसिमा त्रिंदादी एकास देवा गोंयच्या बेनेवलेंत जल्मल्ल्या सांजुजेवास बापा विनंती कर आपल्या आवय बापायच्या देवासपणान वाडोवन आयिल्ल्या सांजुजेवास बापा विनंती कर दुबळी खायेची जिणी जियोंसो गुर्तू जावन रित्या
पायांनी सगळे मिसांव काम केल्ल्या सांजुजे वाज बापा आम्हा पासत विनंती कर. सगळ्या खेनारांत पवित्रपणाचो परजळ पासारल्या सांजुजे वाज बापा आम्हा पासत विनंती कर. श्रीलंकान दगदवणेक संपडलेल्या कथोलिकांक बिरमोत पावुल्ल्या सांजुजे वाज बापा आम्हा पासत विनंती कर. मोरयेमायेचो सेवाक जावन आपणाकच मोरयेमायेच्या हातांत समर्पिल्ल्या सांजुजे वाज बापा आम्हा पासत विनंती कर. भिकाऱ्याच्या रुपार श्रीलंकाक वचून नास जावन वेच्या कथोलिक बावार्थ जिवो केल्ल्या सांजुजे वाज बापा आम्हा पासत विनंती कर. खोंताचें भक्तीपण आदारन मोरयेमायेचो मोग आमच्या काळजांनी भरोवन प्रेरण दिल्ल्या सांजुजे वाज बापा आम्हा पासत विनंती कर. कश्टांत सांपडलेल्यांच्या गरजांत पावोवन तांकां बुजायिल्ल्या सांजुजे वाज बापा आम्हा पासत विनंती कर. देवाचेर भावार्थ दवरन जिणयेंत आयिल्ले सर्व कश्ट आनवार धैर्यान सोसुल्ल्या सांजुजे वाज बापा आम्हा पासत विनंती कर. भुरग्यांक जल्म दिवचे भाग नातल्ल्या पासत देवा लागीं विनाती करच्या सांजुजे वाज बापा आम्हा पासत विनंती कर. भावार्थ सांडून पयस गेल्ल्या शेळयांक एका गोवळ्या काल हिंडांत हाडूंक वावुरलेल्या सांजुजे वाज बापा आम्हा पासत विनंती कर. देवाच्या मोगाची गोडसाण साकोन सर्वांक देवा सरशी हाडूंक पेसाडलेल्या सांजुजे वाज बापा आम्हा पासत विनंती कर. देवाचे शेळये संवसाराचे पाप काडटले बोगस आमकां येसुम्या. देवाचे शेळये संवसाराचे पाप काडटले दयेन आयक आमकां येसुम्या. देवाचे शेळये संवसाराचे पाप काडटले काकूळट आमची कर. नोवेनाचे मागणे सर्व आमी सांगाता म्हणया. ये सांजुजे वाज तूं आमचो शारोती जावन आसाय आनी सर्गीन थावन देवाची बेसावां आमकां वांटीत आसाय. तुजें जिवान आमकां एक आदर्श. तुवें चलली वाट आमच्या क्रिस्ती जिणयेक मेलफंत. तेच वाटेन आमी चलच्याक तुजे थावन प्रेरण घेतांव आनी आमकांच तुज्या गोपांत समर्पितांव. सांजुजे वाज देवाच्या मोगान तुजें काळीज पेटतलें. तुजे जिणयेंत देवाचो अपरिमीत मोग तुवें भोगलोय आनी तोच मोग हजारो लोकांक वांटच्याक तूं सुडसुडीत जालोय. अंधकारान बुडोवन आपल्या जिणयेची वाट होगडायलेल्या सरशीन तूं धांवलोय. तांकां जिविताचें उतर परगट करन सक्रामेंत दिवन देवा सरशी हाडलें. हे मिसांव करतना तुका पुरासाण जाल्ली म्हूण ना. कश्ट म्हणले तुवें लेखलें नाय. असोलो स्पिरीत आमच्याय काळजांनी किर्लत घाल. देवाचें उतर परगट करूंक आमचीं काळजां उर्बेस्त कर. पेल्याचे बाचावे विशान चिंतूंक आमकां शिकय. सांजुजे वाज दुर्बळ्यांचो कश्टांत आनी पिडेंत आसलेल्यांचो तुवें विशेष मोग केलोय. तांच्या गरजांक तूं पावलोय. तांची दुखां तुवें पुसलीं. तांच्या जिणयेंत नवो भरवोसो हाडलोय. जेजूच्या ल्हाना भावंडांच्या मोगा आनी सेवे शिवाय आमची जिणी संपूर्ण जावची ना म्हणलें तुजे जिणये मारिफात शिकयलां आसता. जेजूचे सारके दुर्बळ्या पिडेस्तां आनी कश्ट तेल्या थंय पळोवंक आनी तांचे सेवेक लागूंक आमकां प्रेरीत कर. सांजुजे वाज ह्या संवसारी देवाचे हातेर तूं जावन आसलोय. देवाची विशेष मजत तुजे सोवे आसली आनी सबारांक देवाचो आदार मेळाचो केलोय. आज सर्गारासान देवा संगी तूं आसाय. थंय तावन तुजी मोगाळ दिश्ट आमचेर तुज्या भक्तांचेर घालून आसाय. आमचें जिवान तुका उक्तें करतां. आमच्या जिणयेंतले कश्ट आनी दूख पिडा आनी बेजाराय तुजे मुखार हाडतां. आमच्या गरजांक तूं पाव आनी आमचे पासो देवा लागीं माग. ह्या घडये ह्या म्हज्या गरजां पासो देवा लागीं विनाती कर. मौनपणी सर्व आमची मागणी, सर्व आमचे इरादे, सर्व आमच्यो गरजो सांजुजे वाज बापा समोर आमी उबारुया. सांगात आमी म्हणया. सांजुजे वाज देवाच्या मोगाळ वेंगेतावन केदेंच पयस वचूंक आमकां सोडी नाका. दुस्मानाच्या सर्व पासां तावन आमकां राखून व्हर. बाबार्थाक आडवेच्या संगतींक बली जावंक दिवंक नाका. जेजून दाखयल्या वाटेन चलोवंक मोरयेमायेच्या गोपांत रावंक आमकां तुजो आदार दी. अशें एक दीस ह्या आमच्या संवसारी पैणा उपरांत तुजे सांगाता देवाच्या सर्गेच्या घरांत सासनाक जियोवचें भाग आमकां मेळाशें कर. आमेन. सुमयाचे नवी आमचो आदार
ताणे रचला सर्गांनी संसार सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं तुमचे सवे आसूं सर्गींच्या बापा विविध तरांच्या दुखीक पिडेक कश्टांक आनी अडचणीक सांपडलेल्या थंय तुजें काळीज कितलें मोवाळ म्हणलें तुज्या पुतान विस्मिता करून दाखयला. तेच परी तुज्या सेवका सांजुजे वासन आपल्या जिन्या आनी मरणान जायत्या जाप करून तेच मोवाळाय लोकांक दाखोवन जायत्यांक पवित्र सभेच्या गोपांत वडून हाडली. तांच्या विनवणेन आमचो बोवाट वाडय, आमची पिडा गोण कर, आमच्या कुडीक आनी आत्म्याक भलायकी दी. कश्टांतले विघ्नांतले अनवारांतले आमकां राखून व्हर. ह्या घडी आमी उसारिल्ल्यो आनी उसारण्यांतल्यो विनवण्यो आमी तुजे मुखार दवरता. तुजी कुशी वैतरी उपकार आमकां फावो कर म्हूण मागता. क्रिस्त आमच्या सोमया वरवीं सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं आज सांजुजे वाजाच्या नोवेनाच्या दिसा ताका आमी मान करता. ताची महिमा आनी संतोष एका देवातावन येता. तोच देव आपल्या आशिर्वादांनी तुमकां बरो. सांजुजे वाजाच्या विनवणेन सगळ्या पिडेशिरेंतली सगळ्या वायटा विघ्नांतले तुमी सुटोवन ताच्या देखी आनी उजवाडाच्या मेटांनी चलोवन तुमी वाडो. शेकी सेवे साकरेची मनशां जावंक तुमकां पवित्रत्म्याचें बळ मेळो. आमेन. सांजुजे वाज सर्गींच्या राजांत बापाच्या एकवटांत आमचे खातीर विनंती करता म्हूण सगळी पवित्र सभा संतोश भरीत आसा. तुमी सगळीं त्याच बापान बसलेल्या घरांत भाग्यवानपणाचो मुकुट जोडून सस्नाक संतोष भोगूंक फावो. आमेन. आनी त्याच सडवंदरा देवा बापा आसो, पुता आसो आनी पवित्रत्म्याचो आशिर्वाद तुमचेर देवो आनी तुमचे सवे सदां आसो. आमेन. Sanzuze was Papa Oglapani Matuka Kurpa Magundi Papa Vignan Sani Naka Sanzuze was Papa Oglapani Matuka Kurpa Magundi Bapa Vignan Sani Naka Jesus socorro Tushisharo Sandishtaso Prasar kelo Vignan vara Kastani duka Dubla dakyang moga adartu endilo Sanzuze was Papa Oglapani Mantuka Kurpa Magundi Bapa Vignan Sani Naka सर्गीच्या वाटे चलोन शिकय हातात चाड आधार लाभय जोडून दी कुर्बा दी आमकां उर्बा माया मोगान चलोन जग मागून दी कृपा सांजुजे वास बाबा Oglapani Mantuka Kurpa
बापा म्हाका बेसांव सुफळ करून मोगामी सांग देवाचे कुशीक आमी काळजांच्या दैवी कृपा मागून देखून लालेल मागता सांज सेवास बापा ओगला पाणी मातुका कृपा मागून दे बापा विघ्नां सांडे नाका सांज सेवास बापा ओगला पाणी मातुका कृपा मागून दे बापा विघ्नां सांडे नाका भोगळ पुत्रा सोये ओंकार बरी आशीर्वाद दी आमकां सांजू सेवास बापा आम्हा बसव विनंती कर भगवान कुर्साचे कुरवे देवर आमकां आमच्या देवा आमच्या दुस्मानांतले बापाचे पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन.